दिव्यवाणी 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 मगाच्या भाव भयणीनो शामीक हांव म्हणलें तरणाटें भुरगें आसलें बरें स्मार्ट आसलें हांव बेंगलोर आसतना एक 20-25 वर्सां पयलें आनी तें भुरगें कॉलेजींत येताना म्हजी इस्काल जावंक हांव रावतां मागीर बऱ्या कामार येतां मागीर बरी सेरीक पळोवन हांव काजार जातां आनी तुमी बेसांव दिया म्हणून आमच्या पात्राबा कडेन तांकां बेसांव मागतालें आनी मस्त स्मार्ट आनी हुशार देवोत मागण्यांत आनी पुरा कंथारां म्हणून वाचपा वाचूंक इंग्लिशांत आनी मस्त हुशार आनी ताची आवय मंगळुऱ्यान जावन आसली तशें आनी तें ताचो बापूय नातुलो सरुल्लो आनी आवयन बगान पळयलें आनी ताका बरें शिकपाचें हुशार नावाडीक बरें भुरगें तें आनी थंय म्हणटालें फादर म्हाका एक बरें काम मेळोवं मागा आनी बरी सैरीक पळोवं मागा म्हणून तशें म्हणटालें आनी आवय बापूय आशिल्ल्यान म्हाका पूत जायचे आवय बापूय आसाचे ताचे जिवांत आनी दोगांय आशिल्ल्या कडेन म्हाका सैरीक पळया म्हूण ताणें तमाशे करचे जालें आमी सारचें कित्याक तुका आवय बापूय ना पप्पा आसलो ताचे पप्पाचो मामाचो म्हाका मोग करचें म्हणून मोग मोग म्हणटाय काले मोग करताय तूं म्हणून ना मोग म्हणून सांगल्यार हांव ताका कितें जाय म्हण विचारतां आनी कापी आनी प्रसंजेर हांव येवन करून दितां ताका मागीर ताचे कडेन उलोवन बसता हांव ताचे कडेन म्हाका ताचे कडेन मस्त उलोवन बसाचें वय ताणें सांगलें पुरो आयकाचें म्हाका आनी ताका हांव तशें ताचो मोग करचो आनी म्हणटा आनी ताका काल जाता कितें बेजार येनातल्या बरी आनी ताच्या सांगता बसून पळयता बारीक बरें उलयतालें भुरगें देखून बरें भुरगें म्हूण सांगचें देखून ताच्या सरिल्ल्या बापाय खंय ताच्या मावान थंय पळोवंक आशा कोणना ताका तशें म्हणटालें आनी पुरा आनी त्या तशें आसतना ताका फायनल इयर येताना तें शिकपाक येता फायनल इयर येताना ताच्या अर्द्यांत हांगा लंप आयलें मोगाचें न्हू लंप म्हळ्यार एक अशें गुळो आयलो मागीर तो ऑपरेशन करून ताका किमोथेरापी जावन ताका जावन आनी पुराय येताना ताका 1 वर्स लागीं खाणयलें आनी तें परीक्षण ताच्या बेड्डार आनी खंय बसोवन बरें जाल्या वेळार घरा येयल्या वेळार तें बूक काडून शिकतालें आनी कशें पास जालें आनी मागीर तें पास जावन आनी बरें जावन येता म्हणटाना आनी कामाक या म्हणून इल्लो टायम गूण जावन येताना आनी कामाक वचोन जाता कामाक बऱ्या कंपनीन काम मेळ्ळें ताका आनी कामाक रिगोवन थोडो तेंप जातानांत उजव्या कुशीन ती आयलें पयलें दाव्या कुशीन अर्द्यांत ताका लंप आयलें लंप म्हळ्यार अशें गुळो आनी तो उजव्या कुशीन आयलो आनी ताका चड टायम काडलो पयलें 8-9 म्हयने तातूंत गेले आतां 1.5 वर्सां लागीं उजव्या कुशीक जालें आनी आमी दोनी फावटी पयले फावटी ताका आस्पत्रे मेळोंक येताना तें म्हणटालें म्हणल्यार आमी मनशाने फादर मनशाने म्हणून कोणें ताका बुजयलें जाल्यार मनशाने पिडा आमी मनीस म्हणल्यार आसतना एक कस व्हडले आमच्या जिनेचो वांटो म्हणून तें सांगतालें आनी उजव्या कुशीक जाल्ल्या वेळार तें रडुल्लें आमी पळोवन आमी आतां आसचें म्हणून थँक्यू फादर कम फादर म्हणटालें आनी मागणें करा फादर म्हणटालें आनी तें उजव्या कुशीन जावन खुटीन व्हडलें तें दाव्या कुशीच्या परस उजव्या कुशीन गूण जावन मस्त टायम खाणयलो मागीर तें गूण जावन मागीर कामाक तें गेलें परतून तें संतोशान आसलें आनी तें जाताना बरो एकलो नवरो आसा म्हणलें आनी 6 म्हयने ताचे चाळवळ जाय जे उलोवन पळय कोण म्हूण आमी सांगल्याक 6 म्हयने तें ताच्या सांगातांतलें मागीर तूं हांगा आपोवन हाड ताजें उलोवन आनी राव तूं पयलें म्हूण सांगलें आमी उलोवन आनी आसोवन ताचे सांगता फोटो काडन लालबागाक वचोन कब्बान पार्काक लालबागाक वचोन फोटो आनी गुलाबा सांगता झाडां सांगता काडन आनी पुरा मागीर एक दीस थंय हॉटेलांत मेळया म्हूण सांगून तीं जेवणाक काल्याक आपयलें ताणें म्हणून आनी तें गेल्ल्या वेळार हें बरें ड्रेस आनी पुरा काडून आनी पुरा गेलें तें घालून आनी पुरा गेलें आनी थंय येताना आय एम नॉट इंट्रस्टेड म्हणलो तो आनी तो चल्लो तो जेवण हें हॉटेल जावन फाटीन आयलें बागलांत हॉटेलाच्या बागलांत आनी अशें जाल्लें भुरगें आनी कोणा कडेन उलयना भायर येना सदां आमी सांगचें दिसना आमी खंय गेलें आनी कितें गे म्हूण चिंतलें पळयतना हें डिप्रेशनाक गेलां डिप्रेशनाक वचून मागीर परतून एडमीट जालां ताका कठीण जेवंक रुचाना न्हीद पडना हृदयान दूख उस्वास काडूंक जायना म्हणून आनी आमी पळयतना पयलींच्या ह्या दाव्या कुशीच्या दुखीच्या दळाय तें आसून येतालें उजव्या कुशी येताना उजव्या कुशीचें ट्रिटमेंट जाताना ताका आस्पत्रेंत आसतना आमी पळोवंक येतालें हांव ऑपरेशन जाल्ल्या वेळार आसून आसतालें जेजू आसून घालना म्हणटालें ह्या पटीन काल जालां म्हणून डिप्रेशनाक गेलां उलोवंक तुलेना कोणाड उलयना आमचे कडेन उलोवंक तयार ना म्हणून पयलींच्या ह्या कॅन्सराच्या की ही दूख ताका कठीण त्यो फोटो आनी बेड्डाच्या सांगाता दवरच्यो
आनी त्यो पळोवच्यो ताणें सांगलें उतरां ती बरयलीं कागदां वाचचीं रडचें आनी तें परत कठीण जालें ताका आतां काळजाचें तें परत पिडायलें मागीर ताका मागणें कर आमी बसोवन कावन्सिलींग कर न्हू आनी तें आमच्या आनीक पात्रांव बसलो ताणें बसोवन आनी परत बसोवन कावन्सिलींग कर कशें बरें जालें मुगाच्यान आनीक बिजनसमॅन ल्हानच्या भुरग्यान आमच्या तरणाट्या भुरग्यान एकान ल्हान बिजनस स्टार्ट केलो बरो जाता म्हणटना पार्टनराच्यान ताच्या मदीं कितें जालें पार्टनरान तो वेता म्हणलो आनी लोन आनी परत काडलें आनी तो सोडा आनी परत घालो तो चलोवना आनी कालेंक जालें ताका एकच पटी हें बिजनस रावलो रिणार पडलो रीण ताका जालें आनी पार्टनरान आद दिलो बरो चलताना रीण फारीक जावन येताना पयशे ताणें भरनासतना जाल्ले पयशे भरनासतना परत वो करूंक आनी मार्केटींग करूंक आनी परत वो पडलो पयशांचे परत पडलो आनी जाल्ले पयशे भरूंक तनात तशें कर न्हू तो बडयान पोपे म्हूण गेलो आनी उरलो आचाचे खस म्हण पळय जो वो बिजनस रावलो हाका मुखार चलोवंक जावना पडलो आनी बिजनस पडल्या तक्षणा वो आस्पत्रेंत आलो आनी 15 दीस तो घरा जेवनासलो म्हूण आवय बापाय आनी भायर जेवण आयलां फ्रेंड्सां जेवण आयलां म्हणटालो आनी उलयनासलो कोणा कडेन उलयनासलो अशें बसून चिंतचें बिजनस आनी घालचें आनी वचोन तें बिजनस आनी परत तें घालचो आनी बिजनस करचो आनी करचें तें सक्सेसफूल जावचें आनी प्रोडक्शन करचें तें हें मार्केटींग पुरा पळोवन उडास हाडचें रडचें हें गेलें न्ही म्हणून रडचें आनी डिप्रेशनाक गेलो आतां हार्ट एटॅक जाला ताका हार्ट एटॅक जावन कितें टायमार ताका थंय लागीं तेका आस्पत्रेन कुडले दूख येवन वळवळटान कुडले एकल्यान येवन आस्पत्रे व्हरून कसो जिवान सायलो इतलो तरणाटो इतलो बिजनस करचो व्हडल्यो गणयो उखलचो मनीस आख्या हार्ट एटॅक जावचें म्हळ्यार पात येवंक जायनासलें आमकां आमी ताणें करचीं कामां माडार चडचें आमी गेल्ल्या क्षण वचून बोंडे आनी परत करच्यो केद्यो माड व्हडले माड ताचे बोंडे बरे हाचे बरे म्हणून बोंडे बरे म्हणून व्हडल्या माडार गडये भितर सोडून काडचो मनीस एक 15-20 दिसां भितर एक 20 एका म्हयन्या भितर ताका हार्ट एटॅक जावचें म्हणून सांगलें काही म्हणे आसा गे हें डिप्रेशनान कालें परत जाता गे म्हणून पळया मगाच्यान आमकां सोलवणी आमी खाणोवंक सकानातल्यार आमकां सोलवणी येता बिजनसान सोलवणी काजारी जिवितान सोलवणी आनी एग्जामांत मार्क मेळनासतना थोडीं भुरगीं हांगा डिप्रेशन आयिल्लीं हाडटात जेवण रुसाना म्हणून आनी पुरा लव फेलियर आनी डायवोर्सू अशें पुरा प्रॉब्लेमां समस्या येतात आनी व्हंकले न्हवऱ्या मदें आनी डिप्रेशन येताना कशें हार्टाची पिडा सुरू जाता गे म्हणून स्टडी दाखयता ह्या विशयान तुमच्या लागीं हांव शेअर करूंक आशेतां हांव कितें म्हूण सांगल्यार मगाच्यान ही स्टडीचे दाखयतना हॉरिबल रिजल्ट दाखयता जायते वर्स अमेरिकान स्टडी केल्या डिप्रेशन येताना काल परत जाता गे ताणें अटॅकाचें कार्डिओवास्कुलर सिस्टम म्हणटात कार्डिओवास्कुलर म्हळ्यार कार्डिओ म्हळ्यार काळजाचें आनी तो शिरो खंय रगत व्हरतात सगळ्या आंगा व्हरतात आनी सगळ्या आंगांत पाड रगत फाटीं काळजा काडटात नितळ करून परतून बरें रगत आंगाक सगळ्या आंगाक व्हरतात हर एका आमच्या ऑर्गनांक विश्व्यांक व्हरतात आनी पाड रगत थंय व्हरून आनी परतून काळजा नितळ करून काडटात हें कार्डिओवास्कुलर सिस्टम म्हणटा ताका हें कशें एफेक्ट जाता हाका आनी ताका कशें कनेक्शन आसा कशें आमचें डिप्रेशन आमची बेजाराय आमची खंत आनी अशें टेन्शन कशें आमच्या काळजाक एफेक्ट करून काळीजूच लगाट काडटा गे म्हणल्यार हार्ट एटॅक आनी कशें जाता बिजनसान फेलियर जाल्यार गे म्हणून देखून आमचे सोलू नालिवो सिही खाई आमकां काणोवंक कळना जाल्यार मगाच्यान अशें जाता देखून ह्या विशयांत आमी एक नियाळ करचो भोव वाजबी म्हूण म्हाका आज भोगता मगाच्यान आमी पळयता हांव खालें म्हळ्यार फेवरेटिजम म्हज्या जिणेंत हांवें एक म्हाका सोंसूंक कश्ट जावचें आमी सांगात एकसलेक आसतना आनी एकल्याक तिका बरें करून पळोवचें बिस्कीट आनी पुरा दिताना आमची माय लेकर समान दितली आनी ग्लासान दिसतना कोणाक लोट्यान दिनातली हर एकल्यांक ग्लासान दिवचें म्हळ्यार एकसलेकाचे ग्लास 5 जाणांक एकसले वत्ताली दूद वत्ताना पिवंक दिताना ल्हान आसतना एकल्या तें बसड एकल्या उणें धर भुरग्यां थंय तारतम्यांक करून फरक काडून भुरग्यांक थंय दुखता म्हण तिका कळीत आसलें कालें एकसलेक बाबी वस्तू हाडटाना एकच लेखाचे वस्तू हाडटालो एकच लेखाचे वस्तू आमकां हाडटालो एकच कलराचें एकच लेखाचें गीट आसलें सगळ्यांक 3 शर्टां क्रिसमस आमी एकच लेखाचे वस्तू घालून येताले म्हळ्यार आमचें तें फरक काडल्यार कळटा म्हणून आमी ल्हान आसतना देखून आमी तारतम्य आमकां सोंसूंक जायना मस्तपटी आवयन आनी तारतम्यां केल्यार फेवरेटिजम फेवर एकल्या फेवर दाखोवन आनीक फेवरेटिजम करना जाल्यार केल्या वेळार अशें जाता ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣ म्हणटा आमी एकल्या सुणो घालता एकल्याक कलर घालता म्हणून तेजें गाद तशें आमी कुडीक खंडपटे मोल दिता मोतीक मोल दिना आमच्या मायंडाक मोल दिना आमच्या बॉडी आमच्या फिजिकल बॉडी चूर कालन जाल्ल्या तक्षणा एक पडलो ताका मुलाम लायता
मुलाम एक ल्हान खंय गाय जालो ताका मुलाम लायता वता चिक्के ताप आयलो गुळी काणयता तिके तकली दुंडारी ताका पुसता आनी पुरो कितलें खेर काणयता कुडीचे पूण मांड्याक दुखल्या वेळार मोतीक गाय जाल्ल्या वेळार मोती खंत बेजाराय वचून हें कस्ताळ बरोवल्या वेळार दूख सोसूंक जायना मोत वळवल्या वेळार आमी खेरत करना गुमाण ते गूण करचे आमकां मेंटल हायजीन म्हण एक आसा मेंटल फिजिकल हायजीन आमी सगळीं पळयता आमची भलायकी आमची नितळकाय भलायकी नितळ करून आनी आमची कूड सांबाळटा तशी मोत सांबाळटांगी आमी मोतीची जतन खणयतांगी मोतीचें खेर खणयतांगी मेंटल हायजीन पळयतांगी कुडीची भलायकी आमी पळयल्ल्या भितर मोतीची भलायकी गरज कित्याक म्हळ्यार कुडीचे वयर ताका फुल्ल कंट्रोल आसा मोतीच्या भलायकेक मोतीची भलायकी आसल्यार मात्र तशें आसल्यार कुडीची भलायकी आसा ए हेल्दी मायंड इन ए हेल्दी बॉडी म्हणटा आमी केदाळाय देखून आमी तारतम्य कित्याक करता ल्हान भुरग्यांक आनी पुरा दूख उरल्या वेळार तो गाय कित्याक गूण करना व्हड जाताना आमी ही दूख मते तकलेची दूख कित्याक आमी ते गूण करना गूण करचे टॅक्निक्स इतले आसा ते कित्याक वचना ह्या विशयान ते नियाळ करचो बोवाज बी म्हणून बघता मोगाच्यानो पळया आमी 5 वर्सांचो भुरगो आमी ठेयले आसतना 5 वर्सांचो भुरगो ताका सकाळीं उठोवन ताणें ब्रश करूंक आनी पुरो आसा तो उठलो एक स्टूल दवरलो ताका पावना तें वॉशिंग बेसीन पावना देखून ताका स्टूल दवरलो थंय आनी दोन आयलो ब्रशाक आनी टूथपेस्ट केल्लें तो तो शिकयतात ताच्यात पांयांत रावंक शिकयतात पळय तें इटॅलियन म्हाका पळयलें आमच्यांक 10 वर्सांच्यांक 12 वर्सांचे आमी पेस्ट घालून दिता थंय धू हांगा धू तितले आमी सांगतेत रावता फॉरेनान ती तेन्ना 5 वर्सांचो भुरगो हांवें पळयल्लो तांच्या घरा रावताना तो येतालो स्टूल वट्टालो स्टूलार रावतालो फेस्ट काडटालो ब्रश काडटालो ताचेंतल्यान पेस्ट घालतालो आनी हें ब्रश करतालो ताका शिकयलां दान नितळ करून शिकयल्या ताका आनी तो दवरता तीन पळयल्या वळेर स्टूल दिसलो पडटाना स्टूलाची ताका देग लागली हांगा पांयांक लागली ताच्या कचरो पडलो हांगा रगत आयल्या बरें जालें उठलो थंय फर्स्ट एडाचें बॉक्सा उक्तें केलो थंय कापूस काडलो तें रगत आनी पुरा पुसलें आनी एक बँडेड काडलें त्या गायेचेर बँडेड कशें घालें म्हण आवयन पुरो शिकयलां ल्हान भुरग्याक आमी उलोवचे 5 वर्सांच्या चरक्याची गजाली तितल्या भुरग्यांक कुडीक गाय जाल्यार कुडीक दूख जाल्यार आमी भुरग्यांक कशें ट्रेनींग करता पळया ताची जतन काडोवंक आमी ताका फुल्ल ट्रेनींग आसा त्या चरक्याक 5 वर्सांच्या भुरग्याक कशें शिकयलां पळय बँडेज घालीचे गाय गूण जायचे नासल्यार हांगा चड दुखता ताप येता आनी परत शिकयलां ताका नंजी जाता तो गाय मुसांनी परत बसून देखून फुडले बँडेज घालचे गूण करीचे म्हणून मतीक दूख जाल्ल्या वेळार ताका शिकयलां गे शॉक जाल्ल्या वेळार कसो काणोवचो ताका शिकयना जाल्यार बिजनसांत शॉक जाल्ल्या वेळार तो शॉक काणोवंक जाता कस काणूंक जाता टॅक्निक्स आसात लव फेलियर जाल्यार सेरीक जाली मोडली जाल्यार लव फेलियर जाल्यार ती काणूंक कळटा ताका काणूंक कळटा ताका ट्रेनींग मेळटा तशेंत हर एकांत आमकां ट्रेनींग मेळाचें मोगाच्यान ट्रेनींग आमकां मेळाचें मोतीची गाय गूण करचें तें आमी भुरग्यांक शिकयचें मोतीचें भुरग्यांक शिकयचें आमकां कुडीची भलायकी अती गरजेची म्हण आमी जाणा कुडीची भलायकी आमकां अती गरजेची मोतीची न्ही थोडे फावटी आमकां मोतीचें पडोवन वचना कितले गाय मोतीक जातात आमच्या मती भितर कितले गाय कितली बेजाराय खंत दूख ताणें म्हणलीं उतरां आनी म्हणलीं उतरां ताणें केंडिल्लें आनी दोसुरलें आनी म्हणलीं उतरां ती पुरा मतीक आमच्या आनी म्हणलें टेंशन ताणें आमकां नेगार केल्लें ताणें भायर घाल्लें ताणें रिजेक्ट केल्लें फेलियर ताणें आमकां भायर दवरलें तें पुरा मतीक दुखताना तें काणूंक आमी ट्रेनींग केलां गी आमी प्रॅक्टीस केलां गी हें मस्त गरजेचें मोगाच्यान पूण आमी मोतीची जतन काणयतांगी म्हण एक पळय मोतीचे गायी थोवळ जातात आमकां फेलियर जातात मोतीचे गाय आमकां थोवळ जातात आमकां फेलियर जातात आमकां रिजेक्शन थोडी तिरस्कार करतातच आमकां थोडी मोगान पळयतात थोडी आमकां काण सायडीक दवरतात रिजेक्ट करतात तिरस्कार करतात थोडे फावटी आमकां एकसूरपण बघता कोणी आमचे कडेन उलयनात कोणा कडेन म्हाकाय कोणा कडेन शेअर करूंक जायना कोणी आमचो मोग करनात आमकांय कोणाचो मोगान एक दोन शब्द उलोवंक जायनात कोणा सांगाता भायर भोवया एक फंक्शनाक काय म्हण आमचे सांगाता कोणी येनात लोनलीनेस एकसूरपण बघता हें पर एकसूरपण बघल्या वेळार ती दूख थांबोवची कशी ह्या विशयांत जायत्यो टॅक्निक्स आसात ते कितें आमी वचना तांच्या लागीं विचारूंक तें शिकोवंक आनी पुरा ल्हानपणांत आमी शिकोवन करून काडून त्या भुरग्यांक कितें शिकयना आमी हाका कितें आमी वस्तू दिना हाका कितें आमी एक इम्पॉर्टन्स महत्व प्रायोरिटी दिना प्रायोरिटी दिजे कसलेक पळयचे कुडीक आनी मोतीक एकसलेक पळयचे ही संस्कृती कितें आमच्या थंय येवना ही मस्त बेजाराची गजाल मोतीचे गाय आमी तशेंच ते गायी तांच्या गायांत हांव रगत वळोवंक सोडटा वर्सां कितल्या वर्सांचे गायी वळोवंक सोडटा हे टॅक्निक्स आमी कित्याक यूज करून आमी मोतीचे गाय गूण करून जो देखून आमी त्या विशयांत इल्लेशें आमी आज नियाळ करचें बोवाज बी म्हणून म्हाका बघता मोगाच्यानो वय ते गायी गुमाण दिनातल्या वेळार इग्नोर केल्ल्या वेळार आमी त्या गुमाण ते दिनातल्या वेळार इग्नोर केल्ल्या वेळार ते गायी चड आनी चड ते काय जातात ते गाय दूख सोडटा वर्स जाता
चड वर्स जाता गाय दूख चड जाता गायची आनी गाय ते दूख चड जावन मोगाच्या न्हू तातूंत गायन थावन चड आमकां दूख सोसून येतली इतली दूख जाता तेन्ना ते गायी आमकां विशेश रितीन आमचेर परिणाम घालतात केदाळ आमचे गायी आमी थांबोवंक सोडिना ते आणखी गायोन तूं तांचें रगत ओळोवंक सोडटा तेदाळ ते गायी आमचेर विशेश परिणाम घालतात ते गायी आमचेर विशेष परिणाम घालतात आमकां दुखयतात आमकां आमचेर ते विशेष परिणाम घालतात देखून आमी कुडीची भलायकी आनी मोतीचे भलायकी मदें आशिल्ले तफावत तें गॅप आमी उणें करूंक पळयचें मोतीचे गाय आनी कुडीच्या गायचे मदें गॅप मोतीच्या गायक आमी चड म्हत्व दिता कुडीच्या गायक दिना देखून हांचे मदलें गॅप आमी उणें करूंक जाता इतलें उणें करून ते गायी थांबोवंक आमी पळयचें मानसीक गायी थांब ट्रीट करूंक आनी आमी ते टॅक्नीक्स वापरून आमी समा करूंक क्लोज करूंक पळयचें इक्वल करून पळयचें मोत कुडी कितें आमी तितलें इम्पॉर्टन्स दिता तितल्यान तूं हाका मोती दिचें तें गॅप आमी क्लोज करूंक पळयचें मोगाच्यान आतां मोगाच्यान एक व्हंकल आनी न्हवरो भारी मोगान आसली काजार जाल्या उपरांत ताका थोड्या तेंपान भायर वचोंक काम मेळ्ळें भायर गेलो तो आनी थंय वचून म्हणलो हरी एक शुक्रारा हांव तुका फोन करता म्हूण आतां तांचे बरी मोबायल नासली त्या दाळा मस्त वर्सां पयलें आनी त्या दाळा एक तांच्या घरा फोन आसलें लँडलायन आनी ताका पयलींचें फोन करता व्हडलो बॉक्स ताका एक कनेक्शनान पुरो आसलें 20 वर्सां पयलें 30 वर्सां पयलें तयलीं फोनां ही मागीर आतां ही फोनां आयिल्ली एक 10-12 वर्सां पयलें हांव हें पयलेंचें तें कनेक्शन आसा तो गेलो आनी शुक्रारा तुका फोन करता थंय ताका फोन वचपाचें करचें जालो ऑफिस वचपाचें आनी थंय वचून ताणें एक त्या फोन बुथा वचून करचें तांणी फोन त्या शुक्रारा मात्र जेमेल्टान करता म्हणून आनी 5 बारीक म्हारग त्या दळा हांव 5 मिनटां हरी एक दिसा तुज्या लागीं उलयता म्हणटालो तो आनी 5 मिनटां उलयतालो बर्थडे दिसा तांणी तेगेलें बर्थडे दिसा आमी 10 मिनटां उलयता तुजे कडेन म्हणून देखून ताच्या बर्थडे दिसा ताणें हाका फोन केलो एक दिसा शुक्रारचे 5 मिनटां आनी बर्थडे दिसा ताच्या बर्थडे सेराको रावलें ताणें फोन करतना ताका विश कर आनी परत 10 मिनटां उलोवन आनी कितलें उलयलें म्हणना ताचे कडेन ते तुज्या नांवान हें केलां तुज्या नांवान आमी केक केल्या आनी मास केलां सुका केलां म्हणून पुरा कर मामी आनी प्रात सगळीं उलयलीं आनी हॅप्पी जालीं तशें आनी दुसऱ्या म्हयन्यांत ताचो बर्थडे हें सकाळीं उठून ताच्या पयल्या दिसांनी बरें नितळ करचें पुरो केलें वो बर्थडे फोन करता बरें उलयचें म्हणून हें खावन आनी पुरा बरोवन दवरून तांकां ताचो बर्थडे चेड्याचो बर्थडे तेच्या ताणें बरें केल्लें देखून म्हज्या बर्थडेक तो आतां खावन आनी वचता आनी म्हाका म्हजो खुशी करता देखून हांव आजूच काम करता ताच्या फोन आयिल्ले वेळार म्हाका काम करूं जायना फ्रेंड्सांनी येता आनी घर नितळ आसा म्हूण आनी पयल्या दिसा सांजेर बरें पुरो काम कर आनी पुरो बरें सगळें घर नितळ करून हें रावतालें सकाळीं 8 जालीं आनी 9 जालीं शुक्रारा दीस आनी वेळ जालो वडाचो बर्थडे शुक्रारात आयला बर्थडे हें राखो रावलां आनी कितलो दनपार जालो सांज जाली रात जाली राती गेलो साची रात ओली बेजाराची रात ताणें जिणेन पळोवन आनी फोनूच करूं ना ते ताणें म्हणालें म्हजें आज कळ्ळें वन वे लाव म्हणून हांव मात्र मोग करता तो करना म्हजो मोग हांव शिरकोण पडलें हाचे कडेन आळे हाका म्हजी बर्थडे डेटूच गुंतना आनी हाळे फोनूच करूं ना हांवें ताका इतलें बरें खावान बरोवन पोत बरोवन ताका मेळ्ळें आनी कितलें बरें ताच्या उलयल्लीं कळलें बरें मागणें बरोवन हांवें वाचलें आयज फोनार ताका कितली खुशी केली कितलो आसलो तो कितलें आसयलें म्हज्या बर्थडेक ताणें एक फोन करूं ना ताणें कोलो मनीस ओलो मनीस की म्हाका कोलो मनीस हांवें काजार जाली म्हज्यानी जमचेंच ना हाचे कडेन मुखार वचूंक म्हणून सगळी रात तेन्ना ताणें म्हणली उतरां आनी परत फुडकी रवो हांव तुका एक घडी विसरोना हांव तुज्या तुजो मोग हांव दीस रात नियाळटा म्हणून म्हाका भास दिवन काजार जाली काजारा पयलें ताणें म्हणली उतरां पुरा सगळी रात रडोवन उडासा काडटा रडटा ताची फोटो आनी परत दोळ्या मुखार हाडटा आनी रडटा आनी म्हाका भास दिल्ली अशें केलें आतां आनी म्हजे बर्थडे म्हाका विसरून गेलो म्हजी डेटूच गुंतून हाणें ताका विसरालो आनी तें रडो रावलें आनी सकाळीं वचोन सकाळीं उठलें आनी परत च्या आनी परत खण दिली घराच्यांक आनी परत आनी येचें म्हणून आवयक एक फोन करया म्हणून अशें कशें पळया म्हणून हांव घरा येता म्हाका हांगा सोंसूंक जायना थंय म्हण गेल्यार म्हजी तकली राय उणी जायता हांव मांयकर येता म्हूण फोन करता फोन करता म्हूण थंय येताना फोन लागना कित्याक पळयतना ताणें धाडटाना फोन ओडटाना ती पिन्न घाल्ली भायर आयल्या पिन हेज्योच हांवें काल पिन्न तूं घालूं ना गी म्हणालें ती पिन काडली आनी फोनाक सिरकयली कनेक्शन वायराचें कनेक्शन सिरकयलें तक्षण ताचें कॉल आयलें थंय जावन तो सगळी रात तो न्हिदोना
मगाच्यान या चेडवाक फोन करनासतना म्हाका सकाळीं उठ्ठान कलो ताका दुखलें काम जालें फोनाक कितें जालें फोनाक म्हणून मागीर आनी सांगलें वायर वचून आमी राखण आली सगळी रात न्हिदोना तुवें फोन करूं नाय म्हणून हांवें तो न्हिदोंक ना तुका फोन करूं जालें एक तुका आतां वायर वचून जाल्यार ट्राय करी येतालें म्हणून हांव करना जाल्यार म्हूण आनी कित्याक फोन करूं ना मगाच्यान ताका आनी कित्याक फोन करूं ना कित्याक फोन करूं कर म्हळ्यार एक सुरपण बघता आमी थोडे फावटी घरांत एक सुरपण बघता मनशां आतां कडी आसात आमी एक म्हजें मोग शेअर करूंक कोणी ना म्हणून कित्याक हाणें फोन करूं ना गो आनी करी येतालें गो ट्राय करपा कित्याक जायना फोन हांव मनी करता ताचे नंबर आसले न्ही तें खंयच्या ऑफिसाचे नंबर आसले न्ही करी येताले न्ही ताका फोन करून खंय हांव तो काल जालां कित्याक म्हण विचार येताले न्ही कित्याक म्हळ्यार ताणें वायर ताणें कित्याक मोगाच्यान ताका आपणे ताणें फोन करूं ना कित्याक म्हळ्यार तें एक सुरपण लोनलीनेस एक सुरपण मगाच्यान तो एक सुरपण काल म्हळ्यार व्हडलो गाय करता काळजा भितर व्हडलो गाय करता मानसीक गाय करता तो आमची चिंची सकत एक सुरपण आपणे ते विद्रूप करून सोडटा डिस्टॉर्ट म्हणटा आमी इंग्लिशान डिस्टॉर्ट म्हळ्यार चिंची सकतच विद्रूप अशें चिंचे बरोबर उलट्यान चिंचे हें सगळें रात न्हिदोना कोंत बेजाराय ताणें तशें केलें म्हाका चीट केलें म्हळ्यार विरोध चिंचाळे चिंचे सकतच विद्रूप करून वता बरें चिंतून जालें ताका ताका कितें कामांत खंय पयस धाडलो कोण ना तो पाटयोंक जावं कोण ना तें फोन नासलें कोण ना पळय बरें चिंत येतालें न्ही ताणें चिंतलें गे राती पळय एक सुरपण बगलें ताका कूड एक सुरपण सगळी रात हांव एक सुरी म्हाका आनी म्हजें म्हणलें कोणी ना घरांत तिशीनी ना इशी ना वय असो म्हजी गत कितें एक सुरपण सगळी रात तें एक सुरपण बगलें ताका आनी कोणा जालें म्हजी गत कितें म्हण एक सुर हांव एकलीं जाली न्ही म्हण एक सुरपण देखून चिंची सकत तूं उलटी करता आनी कोणीय म्हजो मोग करिनात वो म्हजो मोग करिना हे माय बाप हे म्हजें मोग करनात आनी जालें म्हजें तो नासल्या मागीर हांकांय मोग करनातल्या बरी करता म्हजें जालें चिंचें ताचें मोग जालें आनी हेरांक मेळोंक बे आतां हेरां कडेन माय बापाडेन सांगया म्हळ्यार ती कांय देगणो घालतात की ताणें खांयचे कडेन सांगून दवरलां तुमी कॅर करनात तें चोडणो चोंदी म्हणून कांय प्लॅन केलां गी म्हज्यो खाळी सामकी दुखयता गी मांयचीं उतरां म्हाका खाणून जाता गी मांवा कडेन सांगल्यार मांवाचीं उतरां खाणून जाता गी नंडे कडेन सांगल्यार नंडेचीं उतरां म्हाका खाणून जाता गी आनी म्हाका दूख चड जाय जाल्यार हांवें सोंसचें कशें हांवें जिवोवचें कशें हांव मरता गी आळे हांवें सोंसचें कशें जिवोवचें कशें म्हजें काळीज बेसता गी म्हाका सोसूंक जाता गी म्हणलें हें पुराय एक सुरपण हाडटा तिक्केशें जाल्ले आमी एक सुरपण बिजनसांत आमी खाले म्हणी चड जाल्ले आसतना कुडलें एक सुरपण आनी ती खालें म्हणटात कोण ना ही खालें म्हणटात कोण एक सुरपण हांव एकलो जालो म्हाका आनी कोणी कॅर करना म्हजे कडेन कोण उलयतात पयशे आसतना सकट जाय जाल्यार आतां कंपनी गेली आनी म्हजी ते कंपनी उरले बॉस आनी परत तांचे कंपनीचे आहात आमचे फ्रेंड्स म्हजे लागीं उलयतात की म्हज्या घरचीं म्हाका पळयतात की आनी कॉल जाता की म्हजी गताळ एक सुरपण रिजेक्शन एक सुरपण काळीज दुखता म्हूण कोणा कडेन वय कोणी हेरां कडेन मेळोंक बें दिसता हेरांक मेळोंक हेर विचारतात कितले रीण आहा तुका काल जाल्यार कंपनी हेर विचारतात कारण म्हाका दुखता कोण ना म्हाका काडून जाता की ना म्हणलें हेर बे देखून हे बिजनसमॅन काल करतात एकलेच बसतात एकले बसताना काय जाता ही एक सुरपणाची त्या डिप्रेशनाची सकत मानसीक दुखीची सकत ताच्या काळजा अटॅक जाता का हार्ट अटॅक जाता काळीज अटॅक जाता हार्ट अटॅक जाता देखून आमी पळयलें थोडे बिजनसमॅनांनी हार्ट अटॅक जावन पळया कशें तांकां हार्ट जावन आयले वर थोडे तेंपाची म्हयन्या पयलें आमी व्हडले बेंगळुरांत आनी कितें जालें पेपरार येयलें पळयलां आमच्या खोडयाळत काल जालें गे म्हणून पळयलां आमी नेत्रावती न्हंयतावन व्हडलो मनीस आनी कितें जालें म्हणून आमच्या दोळ्या मुखार आसा कितें म्हळ्यार हें डिप्रेशन एका घडयेचें एक सुरपणा वरी जावचें देखून भोंवती कितलो लोक आसल्यार रे मोगाच्यान आसा म्हूण म्हाका बगना म्हज्या भोंवतणी कितलो लोक आसा घरांत कितलो लोक आसा मार्केटीन कितले लोक आहात म्हणून इगर्जेन मिसा गेल्यार भोंवतणी आनी सकट कितले आहात जाणां कितले पूण म्हाका कोणी आसा बगोंक बगना एक सुरपण बगचें म्हळ्यार ताका म्हणटा एक सुरपण मस्त लोक म्हाका लोक आसा म्हणल्यार म्हाका बगना मागीर तशें तुका आमकां कोणीय नात मोग करतली म्हणून बेजाराय दूख कोणीय म्हजो मोग करिना म्हणली बेजाराय कोणी म्हजी मोग करना म्हणली बेजार हाका म्हणटा एक सुरपण म्हाका तुमची भुरगीं म्हळ्यार मम्मा म्हजो कोणीय मोग करना की म्हणल्यार ताका लोनलीनेस एक सुरपण आयला म्हूण वय एक सुरपण एक सुरीची न्ही आमची एक सुरीची न्ही आनी ती व्हडली एक सुरपण बरें न्ही एक सुरी खातर जायन एक सुरी आसा ती एक सुरी पण व्हडली एक सुरी ती एकच जोडी न्ही एक सुरो ते व्हडली एक सुरपण म्हळ्यार लोनलीनेस एलोन इज गूड लोनलीनेस इज नॉट गूड लोनलीनेस देखून म्हजो मोग करिनात म्हूण चिंतचें कोणी मोग करिनात म्हूण चिंतचें मोगाच्यान आनी काल जाता म्हळ्यार ती दूख खंत बेजाराय कठीण दूख कोणी मोग करना म्हणली बेजाराय आनी दूख तशें दूख खाल रावता मागीर म्हज्या सांगाता मिसा वचोंक कोणी नात म्हणून म्हज्या सांगाता मिसा वचोंगी सांगाता त्या फंक्शनां वचोंगी म्हज्या सांगाता कोणी नात म्हणलें त्या सांगाता सोशल पेईंग
इमोशनल पेन कळलें तुमकां इमोशनल पेन म्हळ्यार म्हजें सूख दूख सांगूंक आयकोंक कोण न्हिनात म्हजें आयकोंक कोण नात नाजाल्यार म्हजे कडेन कोण येवन तांचें सूख समाधान म्हजे कडेन सांगनात म्हजी सूख दूख आयकोंक कोण न्हिनात म्हूण हाळ्याका इमोशनल म्हज्या बगडांची दूख म्हळ्यार ती आतां हें सामाजीक दूख म्हळ्यार सामाजीक पेन म्हण सोशल पेन म्हण सांगल्यार हें पळय डिप्रेशनांत येता आनी देखून आमकां फोन करूंक मोडना कोणाक फोन करूंक तूं मोडना वय आज म्हजे भयण आनी पुरो आसा म्हणटा एकली फोन करता म्हाका भयणीक आनी कोणाक फोन करूं मोडना म्हण लोनलिनेस फोन करूं मोडना म्हळ्यार ताचें फोन बरोबर म्हणना देखून म्हाका न्हू मस्त रिसर्चाच्या वयर एकसूरपण आनी डिप्रेशन वर कितलें रिसर्च जालां म्हणटा स्टडी जाल्या मस्त रिसर्च मस्त तितले एक्सपेरिमेंटांनी पुरा करून आनी पुरा करून प्रयोगांनी पुरा केल्यात जाणांच्या वयर हाडून तांकां शिकोवन तांचे तोंड आयकून आनी पुरा स्टडी केल्या मस्त जाणां हजार आनी हजार डिप्रेशन गेले लोनलिनेस जाल्यार कितें कशें म्हणून आनी पुरा स्टडी केल्या म्हणून ताचे रिजल्ट आयकता हॉरिफीक रिजल्ट हॉरिफीक म्हळ्यार भयानक फलितांश ताचें कळ्ळें भयानक फलितांश म्हळ्यार 14% एकसूरपण आसले म्हण वेग्गी मरतात देवान तांकां 90 वर्सां आवक दिलां जाल्यार 60-65-70 वर्सांनी गेल्यात 60-70 पोंडा भितर म्हणल्यार बरें आनी एकसूरपण भोगिल्ल्यांनी एकसूरपण लंब आवक आसले मनीस वेग्गी मरतात 14% चान्सेस आर मोर 14% वेग्गी मरचे चान्सेस तांकां आसा वय तशें मागीर तांकां हाय ब्लड प्रेशर म्हाका तांकां कठीण हाय ब्लड प्रेशर जाता तांकां हाय ब्लड प्रेशर आनी बीपी चड जाता बीपी कठीण तांकां बीपी चड जाता तशें कोलेस्ट्रॉल आनी मागीर तांकां जाता म्हळ्यार शुगर म्हाका तांकां कठीण शुगर तांची चडटा शुगर सडटा मागीर तांची इम्युनिटी सिस्टम म्हणटा इम्युनिटी म्हळ्यार कली पिडा आतां कोरोना व्हायरस आमच्या भितर गेलें जाल्यार ताका लगड काडूंक आमचें बिळी रक्त कणां म्हणून एक आसा भितर इम्युनिटी सिस्टम म्हणा एक ते इम्युनिटी सिस्टम ताका फायट करून कोरोना व्हायरसाक आमच्या तावन लगड काडटा भितर येनातल्या बरी पळयता आमचे पपीस पाड करूंक ताका सोडिना बंद करता मान काडटा ताका आमच्या कुडींत आसा देवान घाल्या ताका इम्युनिटी सिस्टम म्हणटात तें घट्ट आसाचें हें घालून करता एकसूरपण भोगिल्ल्या वेळार खंत बेजारे भोगिल्ल्या वेळार टेन्शन खाणिल्ल्या वेळार ते इम्युनिटी सिस्टम सर्वनाश करता खंय ल्हानशी कीड बॅक्टेरिया आनी पुरो व्हायरस भितर गेले जाल्यार तक्षण आमच्या आंगाक कावंक जाता भितर सकतच ना ताका तडोवचें सकत ना ताका लगड काडचें सकत ना इम्युनिटी सिस्टम पाड जाता म्हणून ही स्टडी सांगता आनी पिडा वेगळी आमकां येता खंयली ल्हान पिडा दुसऱ्यांक आयली जाल्यार आमकां ती वेगळी बदलता म्हणून देखून रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 8वा अध्याय मोगाच्या न्हू 30 आनी 3 तावन 30 आनी 8 मुसर आमी वाचल्यार भोव बरें तांदूखाल म्हळ्यार आमकां जेजूच्या मोगात हांव कोण ही चिन्न आमकां जेजूच्या मोगात हांव तो म्हजे कडेन उलयना जावं पुरो आनी म्हजे तावन मोगात हांव म्हाका रिजेक्ट केला तिरस्कार केला जेजून करूं ना जेजूच्या मोगात हांव कोण आमकां विंगड करीत मरण करीत की या सोलवणी करीत की सोलवणी बिजनसान सोलवाली म्हाका देवा जेजूच्या मोगात हांव विंगड करीत की जेजूचो मोग आसतना म्हाका सगळी करूंक साथ द्या म्हण सांगता सांग पावलो फिलिपिकरां बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 13 श्लोकान जेजून म्हाका बोळ दिला आसतना ताचे मोगाची सकत म्हणजे तें भोगिल्ल्या वेळार म्हाका सगळी करूंक जाता म्हणटा तो सगळी करूंक जाता म्हणटा देखून आमकां जैत बांदून दवरली बुद्धी म्हण सांगता तो जैत जेजूचो मोग म्हाका आयिल्ल्या क्षण म्हाका जैत खंडीत म्हणून जेजूच्या मोगा वरवीं म्हाका जैत मेळटा म्हणून ही उतरां आमी नियाळी जे सोलवणी आयिल्ल्या वेळार आनी आमची सोलवणी आमकां पिडा आमकां हे बेजाराय आनी आयिल्ल्या वेळार एकसूरपणांत मोगाच्या न्हू मोगाच्या आमी केदाळ सिगरेट पॅकेटीचेर आमी हाडटले हांव तें क्रिस्मसाच्या हाका घरांक करूंक आनी पुरा सिगरेट पॅकेट दोन पुरा ताच्या तांबड्या कागद बांदून आमी घरांनी करतले हांव गर्दान गोट्याक दवरूंक ते सिगरेट पॅकेटीचेर बरोवन आसतलें सिगरेट इज इंजुरियस टू हेल्थ म्हणून भलायके पाड म्हणून सिगरेट पॅकेट तर तेंत कित्याक मोगाच्या न्हू लोनलिनेस इंजुरियस टू हेल्थ इंजुरियस टू हार्ट अटॅक्स टेक्स प्लेस म्हणून कित्याक आमी बरयना ताचेर खंय एक बोर्ड घालो पळया सांगा पळया loneliness, depression is injurious to health, mental health, this mental pain is injurious to health म्हणून काही ना आपले कित्याक ना मोगाच्या न्हू कित्याक आमी महत्व दिना ताका वय भलायकेचेर वा आमच्या भलायकेचेर आनी आमच्या आवकाचेर परिणाम घालता म्हणून खंय ना लोनलिनेस डिप्रेशन टेन्शन आमच्या भलायकेचें आमच्या आवक उणें करता म्हणल्यार खंय बरयल्लें म्हाका पळोवंक मेळना सगळ्या कोडयाळान म्हाका पळोवंक खंय गेल्यार पळोवंक मेळना सगळ्या संवसार इटलींत पळयलां जर्मनी ती खंय पळोवना
आमचें डिप्रेशन आमचें लोनलिनेस एक सुरपण आमकां लगाट काडटा म्हणून खंय ना, आमच्या भलायकी बिगडटा आनी आमच्या आवकाचेर ते परिणाम घालता म्हणून खंय ना. वय देखून मगाचे न्हू तशें आमी आद्यता दिजय मगाचे न्हू आमच्या सायकोलॉजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थाक आमी मस्त आद्यता दिवन आमी मस्त आद्यता दिजे आमी आद्यता दिजे प्रायोरिटी दिजे आमच्या मेंटल हेल्थाक. केदाळ दूख जाल्ल्या वेळार ती दूख काडची कशी गी म्हणून हें शिकल्याच्या वेळार सायकोलॉजी शिकल्याच्या लागीं वचून आमी कावन्सिलींग करून ती दूख काडिजे मगाचे न्हू. मगाच्यान आनी आमी पळय एक तुमच्या मुखार प्रयोग केल्लो ह्या विशयान एक प्रयोग केल्लो तुमच्या मुखार दवरता. एक तांणी खान केलें म्हळ्यार ग्रीन बॉक्स हे ग्रीन बॉक्स केलें ताका एक ब्लू हांगा एक नीली बटन केलो आनी एक तांबडो बटन केलो. ती ताणें एक बटन आसा तें लोटल्या जालो अशें लोटल्यार तांबडो बटन लोटल्यार मात्र भितर तावन एक पेट्याचें पील येता आनी गुमठे हालोवन हालो हाय हाय म्हणून सावंड येता. ते गुमठे हालोवन आनी पुरो बरें करून उलयता गुमठे हालोवन आनी पुरो उलयता भुरग्यां कडेन. देखून ताणें केलें टॉडलर म्हणटा आमी. टॉडलर म्हळ्यार 1.5 वर्साची 18 म्हयन्याची भुरगीं चलता न्हू लोको 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 चलतात पळय ती भुरगीं टॉडलर्स म्हणटा ताका टॉडलर वय तांकां 3 मेळ्ळ्या कत्त प्रायाची भुरगीं तेगा मेळ्ळीं तांकां. आनी 3 ग्रीन बॉक्स केले एक नील बटन तो दामल्यार बागी लुकतें जायना पेटो भायर येना पेट्याचें बील भायर येना पप्पी भायर येना. तांबडो बटन दामल्या क्षण तो लोटल्या तक्षण भुरग्यांनी लोटल्या हातल्या एकल्या ती लोटता तो आनी वयर तावन अशें तावन पेटो भायर येता बॉक्सा तावन बागी लुकतें पेटो तक्षण स्प्रिंगा घाल्यान पेटो भायर येवन हाय हालो हालो म्हणून ते ब्लॅक शिप म्हणून ते पदां म्हणून ते हालता अशें पेट्याचें पील उलयता तांचे कडेन. हे तेगा भुरग्यांक बसयलें आनी हे ग्रीन बॉक्स एका पयलें चेडूं मागीर एकलो चरको मागीर एकलो चेडूं पयल्याच्या चेडवा सरशीन तो बॉक्स दवरलो तो सत्तू चेडवाच्यान तिके मुखार लोटलो ताणें वय नर्सान तिके लोटलो ते मुखार लोटता ते लगीन गेलो ते आसलें बॉक्सा पळोवन आनी ताणें तांबडो बटना पडचे बदला नीली बटना पडलो नीली बटन पेटो भायर येवना काले टकाटका सावंड जालो ताचें तोंड अशें केलें ल्हान भुरग्यान त्या तोंड रोडोंक दोळ्यांनी पुरो तांब अशें रोडोंक तें जालें रोडोंक जालें. मागीर मदल्या चेरको बसला सेम 1.5 वर्साची भुरगीं तो बॉक्स केशो लोटलो ताचे थंयच्यान आनी पुरो तो बॉक्स गेल्या पुरो दुनिया तशें केलें ताणें आनी व्हडलो रोडलो तो बॉक्स आपडून ताणें किकराट घाली त्या चरक्या भुरग्यांक किकराट घाले व्हडलो रोडलो ताका थांबयलो. मागीर आनी एक बॉक्स लो आनी तितल्यान बसले त्या भुरग्या थंयच्यान ते भुरगे गेले आनी थांबड्या तितल्या त्या नानीक तिसऱ्या चेडवान त्या रेड बटनाक दामलो रेड बटनाक बसना पेटो भायर आयलो आनी पदां म्हणून आसलो आनी आसून आनी हॅपी बर्थडे टू यू म्हणून आनी पुरा पदां म्हणून आनी पुरा आसलो आनी ते चेडूं संतोशान उडलें पळय सगळें तेन्ना उठतना आनी भुरगीं ताका पळोवन आनी ते रडणे रावलें पळया सेम बॉक्स सेम प्रायाची भुरगीं एकच लेक तेगांची प्रतिक्रिया त्या बॉक्सांत येवन पळया. पयल्यांच्यान रॉंग बटनां पडलो रोडोंक जायना म्हणून रोड जालें दुसऱ्यान किकराट गेलो तिसऱ्याक संतोश ताणें आपूण करेक्ट बटनां पडलो आनी ताणें दितो भारी संतोश जालो. ह्या तेगांचो मदलो फरक जालो मागाच्यान फरक जालो म्हळ्यार तांच्या मोतीन फरक हाडलो. पयल्यांच्यान ते आपणून जावना सलवणी ताका रेड बटन दाम येतालो परतून सलवणी मोतीन कुडल्या सांगलें तुका जायना म्हणून हें तुका जावचें न्ही तुका मुखार वचूंक जायना तुका मुखार वचूंक साध्य ना म्हणून काली केलें म्हळ्यार तें म्हाका जायना म्हणून मोतीन घाल मुखारेच्या बरी नांव हें म्हणून मुखारेचें जायना म्हणून तें बियेलें आनी हाळ्या बियें बॅग घालें ताचे भितर. दुसऱ्याक घालें म्हळ्यार तुका जावंकूच जायना तूं आपडची तुका जावं तुका जावचें न्ही ताच्या मोतीन घालें बियें घालें आनी तो पयस जावन तो रोडलो बॉक्स पळोवन तिसऱ्याक तो आपडलें आनी देखून ह्या दोगांच्या फेलियरांत आमकां कितें कळटा म्हळ्यार तुका जायना म्हळ्यार पातयेशें केलें तुका जायना मुखार वचूंक जायना तुका मोतीन ताका पटयलें. आमची मोत आमकां कितले फावटी पटयता मस्त पटी पटयता आमकां पटयता आनी आमकां पातयेचें करता बिलीव करचें करता आनी आमकां ती आमकां केलें करता म्हळ्यार आमी पातयेचें करता पटयता आनी पातयेचें करता जायना म्हळ्यार पातये आमी पातयेतो म्हाका जायना म्हणून कितलींशीं भुरग्यांक म्हाका लेखांत पुरा 100 काडूंक जायना म्हणून आनी ते मोत पटयता देखून ते पटोवनशें आमी काडटा. देखून हांव न्हू पळय कितल्या जाणांनी एक बंठोडच्या चेडवान फिजिक्सांत आनी मॅथ्सांत कश्ट म्हणटाले तातूंत 100 काडल्यात ताणें उरल्या पेपर 98 99 अशें काडल्यात हायेस्ट पर्संटेज काडल्या ताणें. ताका इंग्लिशांत आनी हिंदींत आनी इल्लेशें उणें मेळ्ळें नासल्यार बरे मार्क आसताले ताचे. देखून ताका ताका पयलें पटयतालें उणें मार्क काडटालें आतां आमी सांगलें तुजें मत तुका पटयता तुवें मतीक पातयो नजो तुज्या मत पटयता
तुजी पटयता आनी तुका पतयेचें गेलो तूं म्हाका जायना म्हूण जेजू तुका जाता म्हणून जेजू सांग जेजू म्हाका जाता जेजून म्हाका थांग दिल्या जेजूच्यो थांग मोग आसतना म्हाका थांग आसतना हांव काडटा म्हणून ताका शिकयलें ताका फिलिपियन 4:13 दिलें 4:13 दिलें तें वाचलें तें फाती येयलें आनी आळे काडल्यात मार काडल्यात पळयात आनी तशें देखून आमकां व्हडांकी वस्तू पटी पटयता बिजनसांचो लोन येयल्या क्षणां म्हाका जायना म्हाका पटयता मोत आमची पटयता मोत पटयल्या उपरांत तें पतयेचें करता आमचें काळीज पती येता मोत पटयता काळीज पती येता तें पती येता दोनी सांगता म्हळ्यार पती येतात मुखार वचून काळीज पती येयल्या हार्ट एटॅक जाता बिजनसांनी म्हाका जायना म्हजो गेलो तो इतलो पयसो गेलो तो अशें जालें म्हजे क्लायंट्स गेले म्हजें अशें जालें हांव पडलो गेलो दीस रात तें नियाळचें म्हणजे जायना म्हाका जायना हाळे इतलो करता पासबूक पळोवन आनी म्हजे बॅलन्स येनात आनी म्हजे क्लायंट्स गेलेत आनी म्हजे कामागारांक सांबाळ दिवंक ना आनी एंत चिंतलें परतून परतून बसचें हात धरसून चिंतचें तें चिंतना स्ट्रेस वचून खारजा मारून काळीज तुजें कामत करना पट्ट करना हार्ट एटॅक जाता देखून आमकां सोलवणी आनी सेटबॅक जाताना मोगाच्यान आमकां सोलवणी सेटबॅक जाताना आमची थोडी फातयेनी आमची बोगणां आमकां पटयतात आमची फातयेनी थोडी बोगणां आमकां पटयता सोलवणी येताना सेटबॅक जाताना सोलवणी येताना सेटबॅक म्हणटा आमी जाताना आमचे पटयतात देखून इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी पळयता इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आनी 40 अध्याय 10 श्लोक तूं म्हजें बाळ तुका हांवें म्हज्या उजव्या हातान हांवें तुका हारोवन दवरलां तूं भियेनाका तूं कांगाल जायनाका तुका सगळो संवसार आसल्या म्हज्या उजव्या हातान तुका हांवें हारोवन दवरलां तुका हांव यशस्वीक दितां तुका जैत दितां आनी म्हज्या हातान हांव तुका सांबाळटां म्हज्या हातान तुका सांबाळटां तूं म्हज्या हातांत आसाय म्हूण हाच्या गोरती उतरां जाय गी भियेनाका कांगाल जायनाका हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा तुका राखतां तुका सांबाळटां म्हज्या उजव्या हातान तुका पटलून धरतां हाच्या गोरतेन जाय गी बुजोवन आमकां देखून ही उतरां आमी नियाळी जे मोगाच्यान सोलवणी येयल्या वेळार इंत मतीन घालचे सुवाय ती सोलवणी आनी म्हाका जायना म्हजी कंपनी पळोवचें पासबूक पळोवचो बँकाचें पळोवचें चिंचें आनी लायसन्स पळोवचें आनी म्हजें गेलें रडच्या बदलाक जेजूचेर ही इजाया प्रवादी 41:10 मातयेव 28:20 हें उडास सोरल्यार आमकां भोव बरें म्हाका आनी जायना म्हणली फातयेनी आमकां पटयता आनी कामां मेळना म्हूण थोड्यांक एक भुरगो म्हाका कामंत मेळना म्हणून दोरी खणूंक गेल्लो कामंत मेळना म्हूण आमकां पटयता आनी फातये कामंत मेळना म्हणली फातयेनी घट्ट कर फातये अश्यो करता देखून मोगाच्यान म्हाका सैरीक मेळना म्हूण 34 जाली म्हाका आनी सैरीक मेळना म्हणून कांगाल जाला जयना कांय ना आनी पुरा म्हज्यान गत कितें आनी 34 जावन 35 लागली म्हाका आनी कोणी चेडूं मेळना म्हूण ना जेजूडे फातयेनी दोन जेजू म्हज्या सांगात आसा जेजून दवरल्या बरी जाता म्हूण बेजाराय आपादायर निराशा बोगणां ही आमकां पटयतात देखून आमी हांचे विशयांत मस्तू सत्राय आमी खाणे मोगाच्यान मस्तू सत्र खाणे आमची मौत आमकां कन्विन्स करता तुका तें करूंक थांक ना म्हूण सांगता तुका तें करूंक जायना तुका कामेळच्या बरी वचूंक करूंक जायना इंटरव्यू पयस करची तांक ना म्हूण पटयता तुका वय कन्विन्स करता म्हळ्यार तुका समजयता पत्योंच्या बरी करता कन्विन्स म्हणटा आमी कन्विन्स करून सोडटा तुका वय ते टोडलारा बरी तूं आसायाक म्हणून पतयताय त्या टोडलार ते चेरके पळय तो टोडलार चोरकान दोगां चेडवां ल्हान भुरगीं ती म्हाका जायना म्हूण दोगां जाणां रडलीं पळय ताचे बरी तुवें रडोवन बसताय कांगाल जाताय तूं पतयताय म्हाका जायना म्हूण पतयताय तूं आनी पतयताय मात्र न्ही तूं सोड सोडटाय गिव अप करताय तूं सोन इल्लें ट्राय करी आनी इल्लें इंटरव्यूक म्हणून तूं सोड सोडटाय इंटरव्यूक वचना म्हणटाय बसताय आनी रडटाय आनी कांगाल जाताय ना तुवें घालता तें सो डोंट स्टॉप ट्रायींग यू डोंट स्टॉप ट्रायींग ट्राय करचो प्रयत्न करचें वेगळी सोडटाय सोड नाका मुखार वचूं प्रयत्न करचें सोड नाका तूं मुखार वचूं आनी थोडे फावटी यू डोंट ट्राय एट ऑल ट्रायच करनाय थोडे फावटी देखून तशें करून नजो आमी खाण करचें जाता तितलें ट्राय करचें म्हाका जाता म्हणून आमची हली फातयेनी म्हाका आनी मुखार वचून थांक ना म्हणून फातयो नजो बिलकूल फातयो नजो तेन्ना तूं जर तर तुका म्हाका आय कांट सक्सीड म्हणून बघता पळय तुका ट्राय करनातल्या वेळार तुका बघता आय कांट सक्सीड म्हणून म्हाका आनी मुखार वचूंक जायना म्हणून मुखार वचूं ह्या चेडवाक पळय कॅन्सर जाल्ल्या वेळार कांय जावना शामिकाक पळय कॅन्सर जाल्ल्या वेळार कांय जावना उजव्या कॅन्सर जाताना कांय जावना तें म्हाका बरें जाता जेजू आसा म्हणून ती सैरीक तुटल्या वेळार ताका जाय आनी म्हाका जायना आनी म्हजी गत आनी म्हाका कोण
आणि फटोत पडले घडये घडये फटो पळयतना सड जाता ती बगणां सड जाता पातयेनी म्हाका जायना म्हणली पातयेनी म्हाका जाणा म्हणली पातयेन जाता आय कांट सक्सीड म्हणून आय कांट सक्सीड म्हळ्यार कठीण दणखण येता देखून जायतीं जाणां तांकां करूंक जावचे सक्ते प्रास भोव उणें करता परफॉर्मन्स उणें करतात तांकां देवान दिल्या चड करूंक ती उणें परफॉर्मन्स करतात थोड्या भुरग्यांक देवान सकयल दिल्या 99% हाडूंक 98 100% हाडूंक रिजल्ट थोड्या सब्जेक्टांनी ती 60-70 येतात कित्याक म्हाका आय कांट सक्सीड दॅट मच आय कांट सक्सीड म्हाका तितलें हाडूंक जायना तितलें काडूंक जायना म्हणली पातयेनी आमकां पटयता आमची मत आमकां पटयता देखून जायतीं जाणां तांकां करूंक थांक आसल्यार तांणी भोव उणें करतात भोव उणें परफॉर्मन्स करतात दे फंक्शन बिलो देअर पोटेन्शियल तांच्या थांकी प्रास उणें करतात तांकां देवान थांक दिल्या देखून म्हाका एक सलवणी आयल्यार पावता आनी म्हाका फुडें वचूंक जायना म्हणली बोगणां येतात आय कांट सक्सीड म्हणली बोगणां येतात एक सलवणी आयल्या खेळो जी कितली सलवणी आयल्या देवान आमकां थांक दिल्या ती फेस करूंक देखून एक फावटी कन्विन्स जाल्यार तें बदलूंक कश्ट म्हाका एक फावटी कन्विन्स जाल्यार बदलूंक कश्ट काडून म्हाका जायना म्हणलें घट्ट धरून देखून कितले थोडे फावटी आमी थोड्यांक बेगीन जाता बदलूंक थोड्यांक आमी कितलें उड्डात वता तुका आनी एक सेरीक मेळटा ही सेरीक वडणी अशें जाल्यार तुका आनी मेळटा देव दिता म्हणून ताका कन्विन्स करचें जाल्यार कितले टॅक्निक्स यूज करचे म्हणना आमी तितले यूज करता मागीर कश्टांनी बदलातात मोते या कश्टांनी आमी थोडे कश्टांनी शिकला म्हाका थोडे फावटी बदलूंक मतीन गेल्लें बदलूंक कश्ट म्हाका एक फावटी आमकां काजार आसलें म्हाका शर्मा सांगून तो म्हजो गटार आमी आसले हांव मिसांव ठाण्यांत आसलो गटार आनी ते आसतना थंय एक ग्रेस्त मनीस आसलो एकलो मनीस आसलो ताणें कश्ट काडून ती वयर आयिल्ली वयर ताच्या भयणीक हांगा काजार करून दिलें कोडयाळांत आनी कोडयाळांत रेस्पेर आले आमी थंय थावन येजे पाद तुमीन ते शर्मा सांगाचे म्हणून आनी पुरा तेंचो विगार म्हणालो की रेस्पेर हांव करता शर्मा जालो तुमचो पात्राप सांगून तशें ताणें म्हाका आपयलें आमी सकाळ तो म्हणालो फादर आमी 4 वरार या म्हणून आमी गटांत थावन येजे त्या चारमाडी गटांतल्यान परत येजे आनी थंय येता म्हणटाना थंय पयल्या दिसा कोणेंगी ते गंधाचे रूख सोरिल्ले खंय रक्तचंदना म्हणून रक्तचंदना म्हळ्यार तो रूख गंधाचो करतना रक्ताबरिताचें दूद थोडें दोवें आसता दूद आनी दीक आसो दीक तांबडो रक्ताबरीत दीक तांदूळ थावन येता ताका चड मोल ताका परमळ चड खंय बा तशें कोणेंगी सोरी करून व्हरतात म्हूण ताणें रूख पुरा खातारल्या रक्तचंदना खातारल्यात म्हणून खबर ते थंय धरताले की आमकां उतरांतले आमी सकाळीं येताना ताणें खार्रा वयलें थंय एक पुलीस रावण आसले चॅकपोस्टाचेर आनी लायट हाडून त्या ड्रायव्हराच्या तोंडाक घालो म्हज्या तोंडाक घालो मागीर आमी सांगलें आमी इगर्जेचे मनीस येता म्हणून आनी त्या ड्रायव्हराक ताणें भायर आपयलो ताका भायर व्हरतना आमी भायर गेलो म्हळ्यार ताका सोडिना ती सांगलें ती विचारतात आनी पुरा आनी विचारतात आनी आमचें बॅगान ताणें पुरा चॅक करना आनी पुरा म्हाका इल्ली ताणें केळीं दिल्लीं इला आनी इल्ली शिंत जाल्ली केळीं तांच्या तोटाक जाल्ली आनी दिल्ली वाटेर खावंक म्हणून हाडना इल्लो ताणें धाडली ती आनी ते उक्तें करून ते फाट्यो ते उक्तें करून बॅगाचे बॅगान उक्तें करून आनी हे दिसा तुवाल्यांत कालेंग बांदून दवरलें ल्हानशा तुवाल्यांत कालेंग तें सोदून काडून तशें पुरा आनी एक 2 फुलां झाडांक हाडिल्लीं ती गुटलो ती फुलां झाडांक घालें म्हणून उक्तें करून ती परतून बांदूंक आनी पुरा कितलें 27 येयलें म्हणना ताणें चिंतलां आमी कालें काणोवन आमी फरारी जाता म्हूण ताणें चिंतलां ताच्या मतीन आमी कालें काणोवन फरारी जाता म्हूण ताच्या मतीन घालां कितलें सांगलें तें बदलूंक आमचे न्ही जावना एंड सॉरी देखून पुरा जाल्ल्या उपरांत वसा म्हणलो वसा म्हणल्यार क्षणा तो व्हडिलो येता व्हडलो येयलो इतकें उलयतना पुरो आमी उलयल्या काल्या कितें करता आमी उलयल्या तांचे कडेन मोगान उलयल्या ते आमकां ती भास ही भास उलयली आमी मोगान उलयल्या तांचे कडेन जाल्यार तांचो कोण तो इन्स्पेक्टर कोण गेलो भितर थावन हांवें ताचे कडेन आनी हे 4 जाण आसले तो आसलो ताचे कडेन एक सवाल विचारलें हांव शाबास म्हळें तुमकां तांकां शाबास म्हळें आनी कितें म्हळ्यार इतले आमच्या राणांत आज पळयले बरे रूख फाल्यां नांत आमचें रान वचून हें कालें जालां म्हळ्यार डेजर्ट जालां ते इतलें तुमी चॅकअप करता ते रूख कशे पाशार जाले गी खंय मायाक जाले ते रूख तुमी इतले हुशारात इतलें परत चॅक करतात आमचे एक तुवालो बाणयन आनी परत उक्तें करून पळयलें रक्तचंदन तें भांगार घे म्हण विचारलें हांवें आमचें वस्तूर आनी पुरा म्हजो लोभ ताणें सोडोवचे बरी केलो म्हज्या बाणयन ताणें सोडोवचे बरी केलें तुवालो सोडोवचे बरी केलो तांणी पळय तुमी इतलें बरें पळयता चॅक करतात न्ही हांगा इतलें बरें आमकां बारीक खुशी जाली इतलें बरें सोडोवन हांवें इतलें बरें आतां फोल्ड करून म्हाका इतलो वेळ जाता पुरा फाट जाला हांगा तुमी हर एक वस्तू तुमकां सुटोवन दाखयली आमी बॅग तेंगा जालें हें धुळींत इल्लें माती लागली म्हाका कांय बेजार ना तुमची ड्युटी तुमी केली तुमी इतली बरी ड्युटी करतात न्ही तर आमच्या रानांतले रूख आज पळयले फाल्यां ना मायक जातात न्ही ते कशे येतात कशे मायक जातात ते कोण देवन सार येवन वता खंयचो सैतान येवन व्हरता कशें आमचें हें पुरो रूख काडून ना फॉरेस्ट आनी पुरो नासता तागे म्हूण सांगलें तोंड डांपून गेले भितर ते
तशें देखून तांचें मत बदलूंक आमकां मस्तू करता थोड्यांच्या मतीन गेलां जाल्यार म्हाका तें बदलूंक आमकां इतलें कश्ट जाता की तो आयडियाज काडूंक तेका मुखार देखून म्हाका मुखार थोडे फावटी आमकां मुखार वचूंक जायना म्हूण सलवणी जाल्ल्या नंतर आमी डिमोरलायज जाता मुखार वचूंक जायना म्हळ्यार आत्मस्थैर्य असो चलता आमचें आत्मस्थैर्य जाता आनी आमी हरल्या सलवाल्या फेलियर जाल्या म्हूण आमकां बगता मुखार वचूंक जायना बगता पूण तुका काणी जावंक ते दिनाय मोगाच्यान तुका म्हाका मुखार वचूंक जायना म्हूण तुजें मत सांगतना तुवें आयको नजो ना जेजू आसा म्हाका म्हणाजे जेजू सांगता म्हाका जेजूचें बेसांव आसा जाल्यार जेजूची कृपा जाल्यार मुखार येतात म्हणलें एक आमी दैर खणेचें तें आमकां कन्विन्स करूंक सोडजो आमकां डिफीट करूंक सोड आत्मस्थैर्य आमकां डिफीट करूंक सोडनजो आत्मस्थैर्य गलखणेचें चलता म्हणून आनी हारल्या म्हणून बगता जाल्यार म्हाका ना देव म्हाका चलयता म्हणून कन्विन्स करून दिवनजो हांव सक्सीड जातात म्हणलें बगाचें सो हांव सक्सीड जायना म्हणून हेल्पलेसनेस असायकताची बोगणां विरोध आमी निरंतर झुजाचे असायकता म्हाका जायना कोणा हांव मुखार वचोना कोणा म्हणजे बोगणांच्या वयर ही बोगणां येताना काजार जिणेंत काम करच्या जाग्यार हॉस्पिटलान नर्स जावन इस्कॉलान टिचर जावन ऑफिसांत काम करतना मॅनेजर जावन काम करतना आनी आमच्या कुटुंबाच्या जिणेंत आनी मुखार वचूंक जायना म्हाका कश्ट अशें आमी चिंतूंक तूं नुजो म्हाकाच्यान अशें आमी चिंतूंक नुजो अशें चिंतूंक ही निराशेचीं बोगणां ही सलवणेचीं बोगणां हेल्पलेस असायकतेचीं बोगणां ह्या विरोध आमी सदांच ती झुजाचे आनी हाका थोडे एक्सपर्ट्स आहात आमी कावन्सिलिंगांत तें शिकल्या कशें हँडल करचें म्हणून आमकां इजिली तुमकां सांगून कन्विन्स करूंक जाता तुमचें मत बदलूंक जाता हली चिन्नां आमकां सलवणची चिन्नां काडूंक जातात तुवें परिस्थिती वयर तुका कंट्रोल आसा जाय कसली परिस्थिती आयली सलवणी आयली बिझनस केलो आतां कोरोना व्हायरस येवन बिझनस बंद जाल्यार नर्स जालो तुका ती सलवणी खाणोवंक तुका देवान थांक दिल्या सलवणी खाणोवंक तुका सकत दिल्या देवान ती सकत तुवें वापरचें कंट्रोल करचें सकत तुका दिल्या देखून हे नेगेटीव सायकल म्हाका जायना म्हाका कोणी नात आदार ना म्हाका जायना हांवें फोटो पळोवची म्हजी कंपनी पळोवची लायसन्स पळोवचें कंपनी दोळे मुखार हाडची सगळी रात ते दोळे मुखार हाडून तें नियाळ करचें हे नेगेटीव सायकल तुवें मोन काडचें तीन चिन्नां हें जाल्या उपरांत तें जाल्या उपरांत हें जाल्या उपरांत जेवचें ना खावचें ना तें नेगेटीव सायकल तुवें ब्रेक करचें तुवें खंडो तें बरें कर रावयचें आनी तें नेगेटीव सायकल स्टॉप करचें तुवें ब्रेक करचें आनी तुवें खाल करचें म्हळ्यार ना ब्रेक करना जाल्यार तुका परतून तें येता आनी हार्ट अटॅक जावन तूं मराशें करता किर्तन 8:5 सांगता देवान तुका मैमेवंत जावन रचला सलवणीचें एक कुस्कूट जावन तुका रचूना तुका मैमेवंत एक बाळ जावन तुका रचला मैमेवंत दैरादीक जावन तुका रचला मैमेवंत केला तुका म्हणून मैमेन तुका नेटयला म्हूण सांगता देखून आमी काय करचें म्हळ्यार आमकां आमची बोगणां पळय अशीं दुखीन मुखार येचें तें रावयचें आमी बोगणांनी दुखीचीं बोगणांत मतीन दवरून ती आमी रावयचें बोगणांची दूख आमी रावयचें आमची मत आमची बोगणां थोडे फावटी आमकां आदार दितात थोडे फावटी आमची बोगणां आमची मत आमकां आदार दिता थोडे फावटी आमकां निराशात करता थोडे फावटी आमकां मुडी करता आनी थोडी आमकां अनप्लेजंट आशे नातिल्ल्या बरी आमकां येवन लोटून अनप्लेजंट बोगणां हाडटा सकाळीं उठ्ठांत तसलीं बोगण्यांच्या बरी आमकां करता देखून आमी तें रावयचें म्हाकाच्यान बरी सैरीक डेटींग आनी बरें एक चेडूं म्हाकाच्यान ताका एक डायवर्स जाल्लें त्या चेडवाक डायवर्स जाल्ल्या उपरांत तें कशें इल्लोसो कंत बेजाऱ्यान परत जाली आनी पयलींचो न्हवरो सोन गेलो न्ही म्हणून जालें तशें म्हाका जाल्ल्या उपरांत ताणें काय केलें आनी एक चेडूं ते आनी चरख्याचेर कामा कडेन येताना ताका मोगार पडलें आनी तो बारी पळोवंक लक्षण आनी बरो सक्सेसफूल आनी यशस्वी जालो बिझनसांत आनी पुरो आचागी 2 वर्सां मात वडू आनी भारी संतोश जालो काका 30 वर्सां ताका 30 आनी 2 वर्सां तो खाजर जाता म्हणालो म्हणून 6 म्हयने ताच्या सांगाता उलोवन करनासलें आनी एक दीस हें बरें वस्तूर आनी पुरो न्हेसोवन आनी बरें करून ताणें पार्टीक आपयलें ये म्हणून पयलें ताका 5 दिसां पयलें सांगिल्लें कांय पयल्या दिसा ताका आनी कोणी भेटलें कितें गी ताच्या बर्थडेक ताणें दुसऱ्यांक आपयलें कितें गी वो हलेला वटलाकी पार्टी म्हणून सांगिल्लें ताणें पार्टी आनी एक वटलान ताणें एका सांगाता दवरल्या आखांक आपयलें उतोराक कोण आलो हें देवल्या तक्षण संतोशान दवरल्या क्षण तो म्हणलो आय एम सॉरी आय एम नॉट इंट्रस्टेड म्हणलो आनी सीता ताच्या कारार सोडलो आनी गेलो हाका वयर मळाभूत माथ्यार पडल्या बरी जालें पयलें पयलेंच्या डिवोर्साचो मार बसलो ताका आनी तो सोसूंक गाणो जावना आतां आनी एक ताची फोटो आनी तें पळोवन आनी ताणें खाल केलें मोबायल काडलें आनी ताच्या फ्रेंडाक फोन केलें ताणें
त्या घडी मोबायल काडून फ्रेंडा फोन केलें आनी फ्रेंडान खालें म्हळ्यार ए तुका कोण मेळटा तूं हे व्हडले व्हडले गालांचे पुगरे गाल काडून घे मात तुजे रातचे दिवंक ताका दिवंक व्हडले पुगरे गाल काडून व्हडले आंगले घालून पुगरे गाल काडून गेलाय तुजेर ताका दिवंक तितलें वॅल्युबल खाल्या इंट्रस्टींग ताका इंट्रस्टींग दिवचें तुजे कडेन खाल्या तूं सलवण गेल्लें सुकी बकरी सलवण गेल्ली करपाली बकरी तूं सो सलवण गेल्लें चेडूं तूं तितलो सक्सेसफूल स्मार्ट गाय तुका तितलो स्मार्ट बॉय तुका कसो मेळटा तुका खंय मेळ्ळा तितलो बरो तूं सलवाल्लें चेडूं हे म्हणून आमकां सगळ्यांक बगलें म्हणये एका फ्रेंड तशें म्हणयेत गी दुखलें न्ही गी दुखलें वय गिना एका फ्रेंडान तशें म्हणचें गी ह्या कांगाल जावन होटलाच्या बागलार रावन तें रोडोवन ताका फोन करतना फ्रेंडान तशें म्हणयेत गी आमी खंयच्या तराचें फ्रेंड बाये खंयच्या तराच्या फ्रेंडान म्हाका फोन केलें म्हणून ह्यो आमच्या मतीक आयलें न्ही गे मोगाच्यान ताच्या फ्रेंडाक ताणें फोन करूंक ना फ्रेंडान सांगलें उतरांनी ताकाच ताणें सांगलें उतरां ताकाच जाल्या तक्षण गेलें एका फातरार बसलें तें वटलाच्या सायडीक फातोरांनी पर आसलें ते बसून दर्याच्या उदक आनी पळयलें ताणें गुडीवर बसलें आनी ताकाच तें म्हणालें हे तुजे कडेन कालें व्हडलें गाल आहात कालें इंट्रस्टींग आहा तुका दिवंक तेन्ना ताकाच म्हणटा लिलियाना तुका कालें आहा ताका दिवंक पुगरे गाल काडून इलेक्शन कोणी तुका लायक करतात की तूं चलवालें तो स्मार्ट भुरगो तो सक्सेसफूल भुरगो सक्सेसफूल कॅरियर ताचें सक्सेसफूल तो तूं कालें म्हूण हळे आमकां सलवणी आयताना तूं कालें तूं प्रेजन म्हूण आमी आमकां म्हणचें आमी म्हणल्या क्षण काल म्हणटा डिप्रेशन आयलंत लोनलिनेस आयलंत बेजार आयलीत आमकां टेंशन आयलंत आमच्या काळजा दणकण आयलंत हार्ट अटॅक बांदून दवरली बुती आमकां आमी उलोवन करप म्हणजे बिलकूल आमी खरी नाये देखून मोगाच्यान आमी काल करता वता देखून आमी पळयचे आमचे शॉक आमी काल म्हळ्यार रिजेक्शन आमकां केल्लें आसतना आमकां केल्लें रिजेक्शन जाल्लें आसतना रिजेक्शन इज व्हेरी पेनफूल कोणें आमकां सांडल्यार सकता आमकां सांडलें जाल्यार भारी पेनफूल दुखीन भरता आमी व्हेरी पेनफूल तिरस्कारची दूख सगळी दूख कठीण आतां हांव आनी एकलो फ्रेंड आसा तो म्हाका तिरस्कार करीत जाल्यार म्हणजे उलयलें तूं कालें म्हाका इंट्रस्ट ना म्हणा जाल्यार फोन करनाका म्हळ्यार ती दूख आमच्यांनी सोसून काडूंक जायना ती दूख आमच्यांनी ती सोंसुल्या मात गुत्तू ती सोसून काडूंक जायना देखून आमी सगळीं सांगता कित्याक आमकां सोसून काडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी आमचो स्वाभिमान आमी पिटोगन ती चटणी बळे वाडटा बळे बरी करून चटणी वाडटा बळे ती तली चटणी आमी काराण्याची चटणी म्हणटा ती बरी वाटीची नातल्यार ताका रूच ना तशें आमी आमची आमचो स्वाभिमान आमी काय करता सेल्फ एस्टीम म्हणटा आमी सेल्फ एस्टीम म्हळ्यार स्वाभिमान आमचो म्हणटा तो गेलो जाल्यार ताका काय म्हाका लायक जावन कोणना ताच्यातल्या वचून दी हांव देवान रचलें म्हणजे उत्तीम बाळ श्रेश्ठ म्हज्या बरी संवसार आनी एकल्या देवान रचूना देवान म्हजे बरी आनी एकल्या कोण हांव संवसार एकलोच आयडेंटिकल ट्विन आसा दोगां जाणां आमी पळयता एक मेडिकल करता एकल्यान डॉक्टर जाता आनी एकलें ताका रगत पळयल्यार जायना बायोलॉजी पळयल्यार जायना मॅथ्सांत 100 काडटा ह्या चेडवा मॅथ्सांत जस्ट पास मार्क पूण डॉक्टर करता ते इंजिनियरींग करता पण आयडेंटिकल एकूच हें कोण म्हणटा पळय एक देवान आसल्यार विंगडत केला देखून मोगाच्यान आमचे बरी एकल्या बरी आनी एकली नांत एका तावयचीं भुरगीं जाल्यार आमी एका बरी नांव इंगड केलां देखून आमचो स्वाभिमान लो करूंक आमी सोडून नजो आमचो स्वाभिमान मोगाच्यान आमचो स्वाभिमान आमी जाता इतलो सेल्फ एस्टीम वयर दवरून पळयचें जेजून आमकां ताचें बाळ केलां म्हूण म्हाका स्वाभिमान एकच जेजूचें बाळ जेजून म्हजें रगत केलां जेजूच्या रक्ताचें मोल बांदूंक जाता गे देवाच्या पुताचें कुर्सार उमकळोवन त्या दुखान तितली दूख सोसून कोणें रगत म्हाका दिलां गे त्याच्या रक्तान म्हजी भातकां उल्यान म्हणलो एकच तो स्वाभिमान म्हाका जेजूचो जेजून त्याच्या रक्तान म्हज्या मोगा खातीर सर्गातांत आयला म्हज्या मोगा खातीर ताच्या म्हणून मागीर म्हणचे म्हज्या मोगा खातीर तो आयला म्हाका ताणें मोग केला म्हजो मोग केला त्याची कूड आनी रगत म्हाका ताची युकारिस्तान म्हाका दिता म्हाका ताचें बाळ बावतीज ताचें बाळ केलां देखून हांव ग्रेट म्हणून हरियक सकाळीं उठ्ठाना ग्रेट म्हणून हांवें मस्तपटी सांगलां सेरमांचेर म्हजे आसात आनी थोडीं म्हजी फ्रेंड्सां म्हणटात तीं प्रॅक्टीस करतात कार सोडटाना म्हूण कार सोडटाना ती खंय येताना आनी कारार येताना म्हणून ती म्हाका सांगतात कळ्ळें म्हणचें म्हळ्यार हांव देवाचें बायक कडेन बायकाक बेसोंक घालचें आनी बायकाचेर बसल्या तक्षण बायका सांगचें आळे देवाचें बाळ बसलां देवाचें हांव मोलादीक एक ल्हान शेण म्हणून म्हाका खंय वाटेर घालनाका मोलादीक व्यक्ती मोलादीक मनीस हांव मोलादीक देवाचें बाळ म्हाका बऱ्या तरेन वचूं ते गरजेन मी सांगले उपरांत म्हाका फाटयान घरा सोड आश्रमांत आनी फाटीन सोड म्हणून
खरी एक बायका सांगून तितल्या सांगून आनी बायकाची पात्रोण व्हेकलाची पात्र आमकां साहेबीन नमान बरी म्हणून स्टार्ट करून जाल्या उपरांत ते इल्लो वेळ आयडल करूंक सोडचें आयडलींग करूंक सोडचें आनी हांवें नमान बरी म्हणची नमान बरी सांता बरी म्हणजे बायक काडून आज मुसर म्हज्या बायकान म्हाका वाटयेर खंय घालूं ना तें खंय एक चुरू स्टार्ट जावन प्रॉब्लेम जाल्यार घरात एकट्यांक स्टार्ट जाल्या उपरांत एका इकडचे मिस जाल्या एकाच किक्कान स्टार्ट जाता पाटयेवची इतलीं वर्सां जावन हांव पोरणे कांय जायना ताका सांगता हांव देवाच्या बाळा करताय आनी देवाच्या बाळा पाटी हाड म्हूण जेजूच्या आंबले रक्तान म्हाका हांव कुठीन मोलो असो तितले आंबले उदकाक खंय मेळटा पूण देवाचें रगत खंय मेळटा ताच्या रक्तान म्हाका हांव धुल्लो नितळ केल्लो मनीस उदकांत तेलांत आनी कांय न्ही देव जेजूच्या आंबलेक रक्तान जेजूच्या आंबलेक रक्तान मोल बांदून जाता की हांव तितलो मोला दीक म्हूण सांगचें देखून तितल्या मोला दीक देखून म्हाका बऱ्या तरेन व्हरू आनी बऱ्या तरेन फाटी हाड म्हूण हांवें सांगचें त्या बायका कडेन देखून मोगाच्यान आमी मोला दीक म्हूण आमचें सेल्फ एस्टीम आमी वयर हाडिचे वय हाका खरान कितें म्हळ्यार सायकोलॉजिकल हायजीन आमचें कितें आमी पिटो करता आमचें सेल्फ एस्टीम म्हळ्यार आमकां सायकोलॉजिकल हायजीन ना मेंटल भलायकी नितळ जायना हायजीन नितळ गाय मोयता मतीन खोलो खोयर कोसरो बेजाराय ताची उतरां हाची उतरां कोसरो भरून काडयता आमी कोसरो भरून काडटा नितळ करिना हांव मतीची भलायकी आमी दिना सेल्फ एस्टीम आमी उणें करता हांव ते सेल्फ एस्टीम उणें आसल्यार स्ट्रेस एंग्जायटी आंकांत भिरांत आनी स्ट्रेस चड जाता म्हूण स्टडी सांगता वस्तू स्टडी केल्या कितें सेल्फ एस्टीम उणें जाल्यार देखून सरीक सांगतात आमी सायकोलॉजीन सांगतात सेल्फ एस्टीम ल्हानतान भुरग्याक सांगचे पुरो तूं ग्रेट म्हणाजे भुरग्याक तूं ग्रेट पुता तूं आमचें नखेत्र तूं व्हड जाल्या उपरांत म्हाका पसताय म्हाका खार काडून दिताय तूं बरो ग्रेट तूं वयर पुता तूं व्हडलो तूं महान पुता म्हणाजे स्वाभिमान ताका तें हाडिजे भुरग्याक तें हाडिजे तेन्ना स्ट्रेस आनी उणें जाता हें स्टडी हें रिसर्च स्टडी आमकां सांगता देखून फेलियर आनी रिजेक्शन जाल्या वेळार हर्ट इज मोर देखून तुजें कितें जाल्यार सेल्फ एस्टीम लो आसल्यार कोणें चूर दुखयल्यार तुका कठीण दुखता पूण तुजें सेल्फ एस्टीम हांव ग्रेट म्हणून बगल्या तो गेलो वचून दी म्हाका भायर घाल्यार भायर घालून दी कांय दुखना म्हाका सलून येयल्यार म्हाका दुखना म्हाका जाणी खंयच्यान म्हणे वयर येता म्हाका बघता म्हणजे सेल्फ एस्टीम हांव नी स्पेस जाल्यार हॅप्पी रावता म्हणल्यार सेल्फ एस्टीम आसा सेल्फ एस्टीम आमचें तें आसा देखून फेलियर रिजेक्शन सेल्फ एस्टीम लो आशिल्ल्यांक चड हार्ट अटॅकान जाता सेल्फ एस्टीम लो आसल्यार तुका कुडले हार्ट अटॅक जाता नातल्यार तुका थोडं उंची सकत मेळटा सेल्फ एस्टीम आसल्यार देवाचें बाळ म्हूण तुका बगल्यार तुका सेल्फ एस्टीम आसल्यार तितलें कितें ना फेलियर लॉस जाल्या तक्षणा सेल्फ एस्टीम स्वाभिमान चड करिजे तो आतां 75% मुक्काल आयल्यार तो 100 करिजे सेल्फ एस्टीम चड करिजे जाल्यार कावन्सिलिंगाच्या कोणाक फोन करून उलोवन आनी सेल्फ एस्टीम वयर करूंक पडचे सलवणी आयल्या वेळार मस्त जावन बिझनसमॅन फोन करतात आमचे कडेन उलयतात म्हाका म्हण सांगतात तांचे कश्ट सांगतात आमी पूर आयकता हांव तांचे कडेन आनी सेल्फ एस्टीम वयर करूंक थोडे बायबलाचे वर्स तांकां सांगता हांव थंय हांगा सांगता हांव बायबल तें सेल्फ एस्टीम हायक करून स्वाभिमान चड करूंक पळयता हांव ते बिझनस पयशे तुवें इतले जोडले इतले मोडले तुवें व्हडले कांय न्ही देवाचें बेसांव जाल्यार तुका एका म्हयन्यान जोडयेत मग थंयचे म्हण सांगता आमी देवाचें बेसांव देखून सेल्फ एस्टीम पूड करूंक दिनाये पिटो करूंक सोडिनाये वय देखून मोगाच्या न्हू भोगणांची दूख जाताना तुकाच तूं दाया दाखयचें म्हाका तें दाया दाखयचें हांवें म्हाका पयलें कंपॅशन दाखयचें हांवें भोगणांची दूख दाखयताना म्हाका म्हाका दाखयचें बिरमो तूं म्हणून बिरमत हांवें अशें केलें म्हाका तें बिरमो दाखयचें आनी हांवें वयरेचें खतर न्हू देखून पिडेस्त मानसीक सोयो पिडेस्त थोड्यो भलायकेच्यो मानसीक संवय आसात मानसीक सोयो थोड्यो पिडेस्त मानसीक संवयो म्हळ्यार उगेत तें बसचें माथ्याक धरून ही संवय सद्दां मानसीक पिडेस्त संवय ती बरी भलायकेची संवय न्ही पिडेस्त संवय मतीची संवय मानसीक संवय देखून आमी घालून करचें म्हळ्यार ह्यो कठीण संवय जावन आसा मोगाच्या न्हू पिडेस्त कठीण पिडेस्त मानसीक संवय मस्त संवय हॅबिट्स आहात एक कठीण ही जाता तितले आमी काडूंक पळय ल्हानतान भुरग्यांक शिकयचें मोगाच्या न्हू ही संवय ही तुमी दायेकर नायकाचें आनी तुमच्या फ्रेंड्सां लागीं शेअर करचें म्हणून विनंती करता कितले जिवांच ते एका वरवीं आमी हांगा कावन्सिलींग आयल्या मेन प्रामुख्यते दिवची आद्यते दिवची हें आसा गे पळोवंक हें कुडलें आमी सवालांक निसरता ती सांगतात आमकां ही कळ्ळें रुमिनेशन म्हणून रुमिनेशन म्हळ्यार मोगाच्या न्हू रुमिनेशन म्हळ्यार आतां एक चेड्यान चेडवा सोडलें म्हणून चिंत्या तर म्हाका ताणें हरलीं म्हणलें उतरां आनी ह्या लेटरार अशें लव आय लव यू म्हणलें अशें आनी अशें केलें सरी केल्लें तो गुलाब कितलो सोबीत की तूं म्हाका सोबीत तो सोंद्र कसो सोबीत की तूं सोबीत म्हाका तुजें विनें तें ना आनी तूं रडटाना म्हाका वयरतान मळाब रडोवन पावस पडल्या बरी जाता
आनी तूं आसतना म्हाका सहन आसल्या बरोबर ही उतरां पुरो मोती काडचे रडचे आनी हांव सोडून गेलो आनी गेलो थोडे फाटी चेडे ते चेडवान म्हाका आळे ताणें म्हजे सांगता फोटो काडली आळे ताणें म्हाका फुटलून धर म्हूण सांगलें फुटलून धर ताणें तो फोटो काडली आनी ताणें म्हाका ही फोटो म्हाका धाडली वय तशें आमी फोटो काडली पुरा आतां हांव म्हजी गत पळय म्हणून सेल्फी काडली ही सेल्फी पळय ती सेल्फी थंय काडली त्या सेल्फी काडटाना ताणें म्हाका ही उतरां म्हणली आनी हांव तिका पयस रावल्यार लग्गी राव म्हज्या म्हूण सांगिल्ली ही उतरां हाडोवची रुमिनेशन ती गोरवां पळय दिसा गे खातात मागीर राती ती पुरा केल्लें भायरान बरें करून पिठो करून परतून घेतात च्यू करता चिवींग गम पळय सकाळीं गेल्यार संजे म्हणसर च्यू करता आमी हांव करता तेचें रुमिनेशन म्हळ्यार तें रुमिनेशन त्यो बोकड्यो पळय सगळी रात तोंड लावन बसतात केल्लीं फळां आनी बरें गटगट फळां ती पोटांत परतून भायर काडटात बरी साबण पिठो करून रुच्च करून रूस आनी बगतात ती राती रूस बगतात तशें रुमिनेशन आमी काय करता ही नाका जाली कंत बेजाराय ही नाका जाल्यो फोटो आनी ती पिक्चरां त्यो काणयो सांगल्यो पुरा मती काडून आनी म्हाका कोण म्हाका सोडलें न्हय म्हणून हें करता रुमिनेशन करता रुमिनेशन करता हांव आनी रुमिनेशन केल्या वेळार मोगाच्यान काय जाता म्हळ्यार रुमिनेशन केल्या वेळार कठीण ते आमकां बाधा करता ते आमी रिप्ले करता ते मतीच्या स्क्रिनांत ते रिप्ले करता वय आनी थोडे फाटी बसान आमकां खालें म्हळें उतरां तुका करूंक जायना तुका सांबाळ मात काडूंक येता तुका गुजी केल्लें तें परतून सगळी रात तें आमी उडास काडटा टिचरीन भुरग्यांक गुजी केल्लें ती उतरां भुरगीं गांवघरा सगळो दीस निदानान तेंत काडून मागीर तांकां शिकोवंक जायना मेमरी पावर चलता शिकोवंक जायना एका फ्रेंडान फायट केल्लें फोनाचेर फायट केल्लें सगळी रात चेडवां न्हीद ना मागीर ताचें काम वचना दुसऱ्या दिसा काम करना जाल्यार तें काम करचे जमा येयल्या बरी जाता तशें तें फायट केल्लें हे मतीन सीन करता आनी रिप्ले करता स्क्रिनार परतून तेंत खेळयता मतींच्या स्क्रिनाचेर खेळयता स्टॉप करूंक जायना सबार संगती गणिता रुमिनेट करता एक दोन विशय की थोडेशे विशय सगळी रात मती काडटा आनी खेळयता परतून खेळयता तशें केल्यार हॅबीट ही सवयर पडटा हॅबीट जाता संवय जाता सदां केल्या उपरांत हरी एक दीस तांचो सोडून तो गेला तो म्हाजेरा तूं करताय तें गेलां तूं चेडो सगळो तें गेलें सगळो मोबायल पळोवनचें मती काडचें सगळो दीस तेंत काम ना आनी कांय ना मागीर ती सवयर पडटा तुका सवय ती सवय मारेकार जावंक पावता देखून लेखा मेळटना तुलो वेळ नेगेटीव बऱ्या खातीर वेळ करशिता गी सगळी रात बऱ्या खातीर करशिता गी तूं नेगेटिवा खातीर हें नेगेटीव नकारात्मक चिंतनाचेर बगण्याचेर तूं करशिताय ही नकारात्मक केल्ल्या वेळार मोगाच्यान अशें करून दिवं नजो मोगाच्यान आमी अशें केल्ल्या वेळार रुमिनेट केल्ल्या वेळार नेगेटीव चिन्ह हाडल्या वेळार ताचेर गुलाम ताचेर घालताय तुजें गामान फोकस करताय सगळो दीस गामान ताचेर घाल्ल्यार ह्या वरवीं कितें जाता म्हळ्यार तूं लो खाल्यार लोनलिनेसाक देंवताय लोनलिनेस मागीर अल्कोहोलिजम म्हळ्यार पियेवणें जाता बटली पियोवचें खंय कळ्ळें गी म्हजो पूत कित्याक पियेता कळ्ळें गी हें रुमिनेट केलें ताणें रुमिनेट चेडून सोडून गेलें रुमिनेट केलें फ्रेंड्सांनी फायट केलें रुमिनेट केलें देखून बायलेन आनी न्हवऱ्यान व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान फायट केल्ल्या वेळार एकलो चेडको रुमिनेट करीत जाल्यार बायलेन अशें म्हळें ताच्या घरच्यान अशें म्हळें म्हळ्यार तो पियोवणें धरता आतां कळ्ळें पियोवणें खाल्यार धरता म्हूण पियोवणें तशें देखून रुमिनेट करता चेडवां रुमिनेट करून डिप्रेशन येतात मागीर तांकां व्हडलें लांब पिरायता तांकां अर्जंट लांब पाणी गुळो आनी पिरायता तांकां देखून अल्कोहोलिजम डिप्रेशनाक येतात इटींग डिजॉर्डर चेडवांक इटींग डिजॉर्डर पोर मुसर काय जातालें चेडूं 9 म्हयने मुसर इतलें बारीक आनी सोबीत जालें आतां पोर ताचो नवरो आपणून येयलो येदें मोटें जालां खावचें ताणें म्हणलें उतरां ताणें दुसरो सांगात आसा नाका बगलें विचारलें व्हडलें ताणें कितें म्हणटा म्हणलें उतरां ताणें म्हाका तशें म्हळें न्हय पयलें अशें म्हळें आनी तशें म्हळें तुका तें खाल करता इटींग डिजॉर्डर सुरू केलां इटींग डिजॉर्डर कळ्ळें गी रुमिनेशन केल्यार खावचें सगळो दीस खावचें तें खंयच्या भूक लागता सोसूंक जायना ताका खाता ते वचून थायरॉयड चॅक करता समा आसा डायबिटीज चॅक करता सगळें समा आसा हें खाता सणें बाजून आनी दवरल्यात खावचें देव मोटें जालां आनकी खाता बिस्कीट ते पॅकेट बॅगांत चडल्या म्हाका भूक सोसूंक जायना मागीर रुमिनेट करचें रावयलें आतां कितली वेट ताची देंवल्या चेडवाची देखून रिस्केर देखून मोगाच्यान कार्डिओवास्कुलर जातात हार्ट अटॅक येता रुमिनेशन केल्ल्या फुडें बिजनस केल्यार बसून चिंता आमी तशें जालें न्हय अशें जालें न्हय ताका हांवें बिजनसाक काडूं जालो ताका पयशे घालूं जालो हांगा हांवें आनी एक कंपनी स्टार्ट करूं जाली हांगा केल्यार पुरो जाली थंय कित्याक करूंक गेलो हांव करूं जाली आतां अशें जाता देवाडे मागाचें जालें हांवें करूं जाली ती एक कंपनी स्टार्ट करूं जालो तें ब्रांच करूं जालें हांगा पयशे घालूं जालें तें पुरो बसून चिंचें मोज चलो चिंचें तेंत काल आज 15 दीस तें कार्डिओवास्कुलर अटॅक जाता काळजाक अटॅक जाता काळीज टप्प रावता बसून चिंता म्हणटा टप्प लक केल्या बरें पडल्यार एकच हार्ट अटॅक जालें मागीर उठोवंक जायना
देखून अल्कोहोलिझम बोटलो धरता थोडे तुका खाल घालता तुका रिस्केर घालता कार्डिओवास्कुलर हार्ट अटॅक जाता तुका देखून समस्या कितें म्हळ्यार अर्ज टू रुमिनेट ओडणी अर्ज म्हळ्यार ओडणी रुमिनेट कर म्हण आमचें महत्व सांगतात आसता म्हण रुमिनेट कर तेंत उडासा काड परतून उडासा काड परतून तेंत उडासा काड उतरां उडासा काड फोटो उडासा काड त्याच्या सांगा काडलो सेल्फी उडासा काड त्या सांगा इतल्यो सेल्फी काडल्या पळय सेल्फी पळय त्याच्या उडा आतां सोडून गेलो पळय सोडून येवन तूं रुमिनेट करताय मागीर कावंक सुरू करताय न्हीद नासतना खंयचें दिसाक राती प्राडोन खंयचें तूं चिंतून बसताय चिंतून बसूंक बळ अदीक जाताय चड तुका बळ मेळटा चिंतून बसो सकाळ सांजेर 1 घंटा जाल्यार 2 घंटे जाता 3 घंटे चिंतून बसताय 5 घंटे चिंतून बसताय सगळो दीस चिंतून बसताय राती चिंतून बसताय दीस रात चिंतून बसताय तूं पिड्ड्यार जाताय तुजें जिवान देखून तो रावोंक मस्त कश्ट एफटी जो रुमिनेट केल्यार आमकां कितलें कश्ट जाता म्हण म्हाका आनी हे अशें रुमिनेट रावोंक प्रयत्न केले आमकां मात कळटा तुमकां कळटा त्या उतरां म्हाका कितलें कश्ट आमी बगता म्हण अर्दो घंटो एक गपटे आज फाल्यां परतून हाडूंका परवां परतून हाडूंका अर्दो घंटो सड्ड बसोंक ना सांगलें बरें तांकां मती कोसना अर्दो घंटो जाल्यार आमी धाडटा फाल्यां हाडा म्हणून फाल्यां येवन तशें 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो खंय येयले आंत खंयचें रावंक इल्लें उणें करून येतात मात तशें देखून देखून म्हाका ह्याचे अनुभव आसा म्हजी माय वर्दीक 10 दीस आसतना सरली 10 दीस आसतना माय सरली आनी म्हजी माय हांव फादराप जालो खालें म्हळ्यार माय म्हाका म्हणटाली तूं येजाक जायचें म्हजी ल्हानतावन आशा म्हजी तूं ल्हानतावन आसतना हांव आशा तुज्या हातांत हांवें कुमगार खाणेचें तुवें म्हज्या आमच्या घरा मीस सांगाचें आमकां कुमगार दिचें तुवें तुज्या हातांत कुमगार खाणेचें म्हाका मस्त आशा जेजूच्या कुडान रगत तुज्या हातान जेजूचो उंडो आसलो जेजूचे कुडान रगत जायचें म्हजी आशा म्हाका इतली कितले पटी म्हाका ती सक दिताली म्हणना आनी थोडे फावटी बगताले म्हाका कांय हें फादर जावचें आपूण हांव कोण ना म्हणून देखून हांवें 3 दीस उपास केलो वर्द कणोवच्या पयलें केरळा वचून 3 दीस उपास जालो हांवें काल उदकाचेर रावलो आसा घेवन आंगी पळोवंक रितीर केलो 1 म्हयन्याची रितीर करूंक धाडलें आमकां थंय कोणाक जाल्यार उपास करया म्हणून सांगलें हांव 3 दीस केले हांवें थोड्यांनी अर्दो दीस केलो थोड्या ब्रदर्सांनी 1 दीस केलो हांवें 3 दीस म्हणसर केलो आमी दोगांनी तशें आनी तातूंत 3 दीस केलो म्हण हांव एकलो केरळाचो आनी हांव तितलें म्हाका आसा तें देणें म्हणून देवजून सांगाचें म्हणून देखून मोगाचें न्हू तितलें आसल्यांत आनी मोगाचें न्हू म्हाका माय सरली कितले फावटी हांव सोडून वचचें म्हणून सेमिनरी नाका म्हाका म्हणून हांव चिंतलो मांयच्या एका बळान हांव मांयके कुमगार दिचें फादराप जायचें बरो फादराप जायचें मांय सांगलें बरी म्हणून आतां मांय सरली वर्दीच्या पयलें ते दाळ हांवें बसून मांयची उतरां रुमिनेट करूंक सुरू केली रुमिनेट आनी 10 दीस मातात हांव वर्द खाणें तितलो बारीक जालो मागीर वर्दीच्या पयल्या दिसा म्हाका एकच तपडेन जेजून सांगलें तूं म्हजो येजाक तुका विसरून काडलां तुजी माय ती म्हजी धूव तिका म्हजें थंय हांवें सर्गाराजान म्हजे सांगात आसा माय तुज्या लागीं खालें म्हणटाली म्हणजे जेजून उडासलें माय म्हजे एकच म्हणलें एकच मागणें कर देवान दिल्लीं म्हजीं बोटां पांयाचीं बोटां तें कातर डायबिटीज आसलें ताका कातरून तो हें माग म्हणून हांवें चिंतलें माय नासली जाल्यार पांय कातरले जाल्यार तिचे कितें म्हळ्यार तिच्या फ्रेंडाचे मांयच्या फ्रेंडाचे डायबिटीजान पांय कातरलो माय पळोवंक गेली आनी रडोवन आयली आनी एक पांय कातरून वचून दिसान दीस हातवेर घालून माय तिचे पसत मागतेली लुसीबाय पसत मागतेली आनी आमचे कडेन सांगताली म्हाकाय डायबिटीज आयलें म्हणाली आनी म्हजे पांय कातरून जावन देखून मांयचें एकूच ते बोट ना आनी कितलें उणें आलें तिचे इल्लें डायबिटीज चड आलें उणें आसलें मरतना डॉक्टर म्हणटालें तशें ना देखून मागीर सरली आनी तशें आनी हांव वर्द खणयली म्हाका रुमिनेट कालें त्याच्या वरी कितें जाता म्हूण म्हाका कळीत आसा म्हाका स्टडी दाखयता काल म्हळ्यार 2 मिनट आमी मती तिशीन गेल्ले या रुमिनेट करता 2 मिनटां ताजें गामान तिशीन व्हडलें जालें डिस्ट्रॅक्ट करचें 2 मिनटांचें डिस्ट्रॅक्ट पुरो म्हणून स्टडी दाखयता रिसर्च केला तांणी ही बसो रुमिनेट करतना 2 मिनटां वॉच पळोवन तांकां दुसरो विशय सांगतना तांचे जाप दितना हे इशिले विसरतात हांवें कितले फावटी वॉच पळयलां थंय खंयचो विशय विसरतना दुसरोच विशय विसरचो कुटुंबांसांनी खालें आनी ताच्या कामा विशयान दिता थंय जाल्लें म्हाका बॉसान अशें गेलें हय प्रमोशन कशें प्रमोशन मेळ्ळें तुका हांव अशें रेकॉर्डा म्हणून 2 मिनटां तिशीन करतना मागीर रुमिनेशन अंतना मागीर सोडलें आसून केळोन आनी बरें उलयता सगळ्यां नातल्यार हांव नोर हाडून तांचें रुमिनेट करता उडास काडटा परतून ताका जाल्ले कश्टांचे उडास काडटा देखून 2 मिनटांनी बळबळ वता देखून ही संवय मोडोवंक जाता म्हाका एक हप्तो अशें केल्यार 2 मिनटां आमी बदलिल्यार एक हप्तो प्रयत्न केल्यार ते रुमिनेशन जावन बसतना आमी ताचें डायवर्ट केलें जाल्यार मायंड डायवर्ट केलें जाल्यार रुमिनेशन बदलोवंक जाता तेचे तली संवय आमी फाटी काडूंक जाता ती दोगे तुजो दिश्टावो तुजें आउटलूक बदलूंक जाता
तुजो आउटलूक तुजे दिश्टावो बदलूंक जाता तुवें चिंतचें तुजी वाट आनी प्रमुखार जायना म्हणलें जाता म्हणलें हाडूंक जाता मागीर चड पॉझिटीव जाता हांव मुखार येता हांव बरें करता काम नातल्यार माय मावची सेवा कर रावता नीस पेस करून बरें हॅप्पी रावता आळे तुजी चिन्नां पॉझिटीव जातात पॉझिटीव देखून म्हाका न्हू तुवें एक्शन कार्याळ जायचे एक्शन काडयचें तुवें तुका ते एक्शन काडयचें तूं एकसूर आसतना तूं एकसुऱ्या आसतना सोलवणेक तुजी प्रतिक्रिया बदली जाय सोलवणी आयली म्हणटा प्रतिक्रिया बदली जाय तुजो बिझनस जावं दी तुजे कामाडे सोलवणी काम गेलें कली सोलवणी कुटुंबांत समाधान कली जाली सोलवणी आयल्या क्षणां तुजी प्रतिक्रिया कालें म्हाका जेजू आसा सोडून घालना जेजू म्हाका एक वाट दाखयता चेतोन भायर येवंक म्हणलें तुजी प्रतिक्रिया बदलीचे आनी म्हाका मुखार वचूंक जायना म्हजी गत जाली आनी हांव कितें करचें कांगाल हांव एकसुरीन जाली कांय तशें येवन म्हणून तूं म्हज्या भुरग्यांची गत कितें आनी म्हज्या कुटुंबाची कांय चिंतू करून देव आसा म्हाका सोडून घालना म्हणचें तशें तुजो स्वाभिमान सडयचें तुजी स्वाभिमान सडयचें देखून तुजी मानसीक गाय गूण करीचे मोगाच्यान आमचे मानसीक गाय गूण करचे आनी तेन्ना तूं इमोशनल रेजिलियन्स म्हणटात बॉल पडले सकयल पडल्यार परतून उठटा आनी परतून पडटा तो देखून पडल्या कारणान मुठो म्हणटा ताका रेजिलियन्स म्हणटात रेजिलियन्स म्हळ्यार तोडवनची सकत आतां ती लारां येवन दर्याक मारतात दर्याची लारां येवन तडयेक मारतात आनी ती माती खोसलोवन येता ताच्या मागीर घालून वता ते थोडे जल्ली पतोरान घालतात कितले मारल्यार ती माती खोसलोवन वचना थोड्या कडेन वचना घट्ट रावता रेजिलियन्स दर्याच्या लाराचें बॉल काडूंक जाता सोलवणीचें बॉल काडूंक आमकां जायचें बॉल काडूंक जायचें थोडे सोलवणी कितले फोर मारतना आमकां ती तोडवंक जायचें देखून आदली मालगडी मोगाच्या न्हू मेंटल हायजीन सांबाळटली तांकां मोतीन दूख जाल्ल्या वेळार कण जाल्ल्या वेळार बेजार जाल्ल्या वेळार मागण्यांत ती एकामेकाक सांगून घे ती मेंटल हायजीन हेरां कडेन सांगून ती तांचे लांब भावूक सडले सोडून आयले देखून मोगाच्या न्हू लायफ एक्सपेक्टन्सी तुमी मेंटल हायजीन मॅनेज केलें जाल्यार ते कावन्सिलिंगार वचून थोडी येतात आनी पाद्राबाडे सिस्टरा कडेन हे ट्रेन जाल्ल्या कडेन सांगून दुकान सांगून तांचे मतीचे गायपर गुणकण येतात त्या दळा तुजें लॉन्जिविटी म्हणटात म्हळ्यार वांची लांब आवक तुजें 50% चड जाता 50% तुजें हांव पुणे आलें तुका 50% चड जाता 50% चड जाता म्हणून रिसर्च स्टडी करून अमेरिकान सांगलां देखून बोगडांची भलायकी प्रॅक्टीस करचे बोगडांची भलायकी तुका बोगडां बरी तेजे नेगेटीव बोगडां येवंक सोडूं नजो म्हाका जायना मुखार वचूंक जायना फुडें म्हाका वचूंक जायना म्हजें जालें हांव प्रेज जेन्ना ती सो बिलकुल तुका चिन्ना येवन जो हांव प्रेज जेन्ना म्हणलें हांव देवाचें बाळ म्हाका मुखार वचूंक जाता हांव मोला दीक म्हण सांग जेजू म्हज्या सांगात आसा म्हणून देखून तें आमचें आवकी सोडटा आनी एकसूरपण डिप्रेशन आमचें उणें जाता मोगाचें न्हू आमकां फेलियर कशें ओवरकम करचें जाल्यार आमी कळी जाल्यार आमकां सोलवणी आयिल्ल्या वेळार फेलियर जालें बिजनस फेलियर आमचें लग्नाचें जिवीत फेलियर हें रिलेशनशीप फेलियर सेरीक फेलियर कले फेलियर जाल्ल्या तक्षणां आमी खाल करचें फेलियर कशें आमी जिखोवंक जाता आनी एकटी म्हणून सोदून काडल्यार शिकल्यार जाणा जाल्यार आमचे विशीं बरें बगल्यार आमी हॅप्पी आसूंक जाता तृप्तेन आमी जिवंक जाता ह्या संवसारांत आमी हॅप्पी तृप्तेंत जिवंक जाता देखून मोगाचें न्हू असलें जिवीत आमी सगळीं आशेता तृप्तेचें हॅप्पी भलायकेचें जॉयफूल पीसफूल समाधानाचें जिवीत आमी जिवंक आशेता सगळीं आशेता वैगिनी मोगाचें न्हू सगळीं आशेता देखून असलें जिवीत आमी सगळीं आशेता न्ही देखून पयल्या तिमेतीक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 14 श्लोक मोगाचें न्हू तुजी देणी तूं वापर देवान तुका देणी दिल्यांत ती वापर आनी तुकाय बरें कर आनी हेरांकय बरें कर आनी म्हूण हेरांकय बरें कर तुवें संतोशान राव हेरांकय संतोशान हॅप्पी दवर आनी तुवें भलायकी वंदा हेरांकय तुका देणी दिल्या वयल्यान तुवें समाधान राव हेरांकय समाधान दी म्हणून देखून मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमी मतीची भलायकी दवर न्हू हॅप्पी जावंक आमी आशेता न्ही ही जावं दी आमची आशा देव आमची आशा पूर्ण करून दी आमेन. दिव्यवाणी